मातशें नोट करा ह्यो गोष्टी. ह्यो लोकशाहीन बरोबर दी, बरो मेसेज दिना. मजा कर तुमची. म्हाका इतलें क्लियर कर, ही जी आयची ग्रामसभा कोण कोण उलयता ते मायका कडेन वता. ही जी आयची पळय तूं ग्रामसभा घेता न्हू ती एक्झॅक्टली खंयच्या म्हयन्याची ती आमकां कळपाक जाय. आमची आतां 2 ग्रामसभा पेंडींग आसा. ऑक्टोबराची पेंडींग आसा, जानेवारीची पेंडींग आसा आनी तशीच आतां एप्रिलान फुडल्या म्हयन्याक 3 ग्रामसभा बॅक टू बॅक आतां जावपाक जाय. ऑक्टोबराची ती ग्रामसभा कोड ऑफ कंडक्ट आसलो त्या निमतान ती घेवपाक मेळूंक ना. मागीर जानेवारीत जेन्ना आसलो तेन्ना गांवांत आमचो विशय आसलो तेजेर डिस्कशन तुका सांगलें त्या लास्ट टायम आमच्या देखून सांगलेलें की लास्ट टायम जर आमच्या गांवांत व्हडलो इश्यू जालो तेन्ना मागीर आमी तो रावलो आनी फाटली हाती कंटिन्यू घेवया ग्रामसभा. तुका आतां कारण कितें आतां ऑक्टोबराची जी ग्रामसभा आसली पळय न्हू बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लागून ती घेवंक ना म्हणटा. म्हाका हितून सांगपाक जाय खरेंच आमची चिंबला ही गोंयचो पार्टी ना रे. आमची चिंबला आनी खंय पडटा इस्रायलाक खबर आहा. हालींच पयलींच्या सरपंचान कितें म्हटलेलें आमच्या युनिटी मॉलात जेन्ना आमी थंय हें करताले विरोध. सद्याची जी पंचायत आहा ही चिंबलान पडटा, मेर्शेन पडटा काय काला पडटा ह्या सरपंचाक कांयच खबर ना म्हणटा. आनी तो आतां सपना पळयता खंय MLA जावपाची. हें उतर म्हणलेलें ना. पूण सरपंचाची आतां वागणूक पळोवन अशें दिसता खरेंच तो पयलीं सरपंचान म्हणला ती सारकें तेजें तें. वागणूक पळोवन अशें दिसता खरेंच तो पयलीं सरपंचान म्हणला ती सारकें तेजें तें. अरे गोंयांत सगळे बाकीचे पंचायती जर ग्रामसभा घेता तांकां कोड ऑफ कंडक्ट लागना तुका एकल्याकूच लागता. कितें सांगपाक सोदता तूं? कोड ऑफ कंडक्ट कितले दीस आसलो? कोड ऑफ कंडक्ट कितलो दीस आसलो? 3 म्हयने गॅप आसता ग्रामसभा घेवपाक. हें जर तुका खबर ना जाल्यार सेक्रेटरीक विचारपाचें. आनी गोविंदान म्हाका दिसता अर्देंच सांगला. पयलीं तूं सांग ही ग्रामसभा खंयच्या म्हयन्याची घेता ती. फाटली जी ग्रामसभा कंटिन्यू करूया रोखीच एप्रिलान रोखीच सेकंड विकान घेवया. आमची आतां ऑक्टोबर उरला ती केन्ना घेतलो तूं? ती तुका कंटिन्यू करूया ओके जाल्यार तूं कितें प्रोसीड करच्या पयलीं तो एक नोटींग कर. ही जी आयज ग्रामसभा जाता ती पेंडींग आमची आसली पळय न्हू ऑक्टोबर 2025 ची ती घेता. आतां जानेवारीची आनी एप्रिलाची केन्ना घेता मागीर फुडें डिस्कस करुया. आनी दुसरें गोविंदान म्हटलां पळय न्हू व्हडलो इश्यू जालो. एक्चुली हो इश्यू जावपाक जायनासलो. 5-10 मिनटांचो मॅटर आसला. हितून सगळी चुकीचो संदेश गेला सगळ्या आमच्या गोंयच्या की चिंबलान अशें अशें घडलें. आतां हेका कारणीभूत कोण? कोणे तरी हेची जबाबदारी घेवपाक जाय न्हू. कोणा खातीर हें जालें? हांवें सरपंचाक स्वता हांव 3-4 फावट सांगलें अरे बाबा जालें तें जालें सोडून दी. इतलो लोक आसा थंय हॉलांत रावपाक मेळना. आमी सकयल घेवया. नाजाल्यार तूं फुडल्या आयतारान नाल्यार आनी खंयच्या आयताराचे 3-4 फावट सांगलें. तूं आयकना. आपूण तुम्ही सांगता ते कांयच आयकचें ना. आपल्याक जाय तेंच करतलो. तेका लागून 4 वरां थंय बोवाळ जालो. पुलीस एडिशनल फोर्स हाडचो पडलो. PI स्वता येयलो थंय. पूण हेका आतां जबाबदार कोण? हेका जबाबदार कोण आसा? एकलो सरपंच संदेश शिरोडकर. तुमकां दिसता कोण जबाबदार? आनी हेची जबाबदारी तुवें घेवंकूच जाय. कित्याक हांवें रोखडेंच मागीर 2 दिसांनी व्हिडिओ कंप्लेंट दिलें. तेजी उत्तर तें आसा गोविंदा कडेन. आनी व्हिडिओन मागलें येस इट इज अ फेलर ऑफ पंचायत चिंबल. कितें 4 ग्रामसभा जावंक जाय आसले पंचायतीन घेवंक ना. जानेवारीची घेवंक ना, ऑक्टोबराची घेवंक ना. आनी इट इज आपले नोटीसी घेयला म्हणटा इट इज अ फेलर ऑफ सरपंच. आनी असल्या जाल्या कारणान ताका सेक्रेटरीक तांणी दोश दिला. तेन्ना सेक्रेटरीची जबाबदारी सरपंचाक सांगपाक तोय तेणी सांगोंक ना. दुसऱ्या सेक्रेटरीन हेंवूय म्हटलां आमी कितें डिमांड केल्लो सगळ्यांक थंय बसपाची वेवस्था कर इतलेंच सांगलेलें. एक्चुली आमी ताका सांगप न्हू. व्हिडिओन आपल्या नोटीसेर बरोवला हिका मेमोरंडम काडला तेजेर बरयला. तुम्ही म्हणटा ग्रामसभेत जे लोक येतात त्यांना सगळ्यांक बसपाची जबाबदारी तुमची. आनी हें तिका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन डायरेक्टर ऑफ पंचायत हो सगळ्यांचो बॉस पंचायत तिणें ऑलरेडी दिल्लें आसा. आमी हें सांगपाक जाय नाका आसलें. सो इट इज युअर फेलर अगेन. आनी असली तुका ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायत तितल्या पयलींच. तरी तूं फेल जाला म्हणजे तूं व्हिडिओची ऑर्डर आयकोंक सोदिना. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे गायडलायन दिला ते सुद्दां आयकोंक सोदिना. म्हणजे तूं कोणाचें तरी आयकता लोकांचें तर तूं आयकना. तेन्ना ही ग्रामसभा जावच्या पयलीं तुवें जाहीर चूक मागोवंक जाय आनी हिका प्रोसीड कर. बरोबर जाल्यार सांगा तुम्ही नाल्यार अशेंच जातलें.
सरपंच एकूच चालू जावच्या पयलीं कन्फर्मेशन जाय व्हिडिओ ऑब्झर्वर कोण इला संदेश नाईक सर हेच्या पयलीं ऑब्झर्वर येताले ते आमकां रिपोर्ट आहा ते रॉंग दिताले म्हणजे ग्रामसभा एडजंट बी जाताले पळय तेन्ना ते सेक्शन 6 सेक्शन 5 बी बरय नासले तर तुम्ही व्हेरी सिनियर दिसता तर तुमकडे मागता कितें वायलेशन दिसता तुम्ही नोट डावन करचे दुसरो सरपंच आमी नेवो कायदो येयल्लो आसा की एमएलए आतां येवपाक मेळटा ग्रामसभेक एमएलए आनी ते उलोवपाकूय मेळटा आनी डिस्कस करूंकूय मेळटा सो एमएलए येयला येवपाक आसा तेजें कितें उत्तर आहा तुजे कडेन आम्ही एमएलए इन्फॉर्म केल्ले पण एमएलए आमकां रिप्लाय दिला की आपण पावचे ना म्हणून रिप्लाय लेटर केल्ले हांवें कितें रिप्लाय दिला From Rudolph Fernandez regarding regret for inability to attend Gramsabha meeting proposed to be held on 29/3/2026 due to prior commitments. Full वाचो? ना इतलेंच म्हणलें ना I regret to inform you that due to certain urgent prior commitments that require my presence, I will not be able to attend the Gramsabha meeting scheduled for Sunday 29 March 2026. I request that the proceedings of the Gramsabha be conducted as scheduled in the interest of the village. तो आमदार कितें म्हणटा इनेबिलिटी म्हणजे तेका ते चलपाक बी जायनासतलें नाजाल्यार तेका गाडी बी नासता अशें ताणें बरयलां तेका येवपाक मेळना आनी 15 तारखेकूय ताणें एक लेटर धाडलेलें म्हाका दिसता ताणें लेटर धाडलेलें 15 तारखेचेर की तो बिजी आहा म्हणून ग्रामसभा आमी 23 फेब्रुवारीक नोटीस काडलेली म्हणजे 20 दीस तेका मेळलेले तेजे प्रायर शेड्यूल कितें आहा ते कॅन्सल करपाक आतां हिका 15 दीस मेळ्ळे प्रायर शेड्यूल कमिटमेंट आहा ते करपाक ते मेळटा याच्यात मिनिस्टर माविन गोदरेन अमेंडमेंट हाडला की ग्रामसभेक आता दुसरे विलेजर म्हणजे सांताक्रूज तो ताका हांगसर येवपाक मेळटा इश्यूज कितें आहा ते नोट डावन करपाक मेळटा डिस्कशन करूंक मेळटा कित्याक ताका वर्साक 1.5 कोटी सुमार तो 2 कोटी सुमार फंड मेळटा कळ्ळें न्हू तो आमकां कसो खंय यूज करतलो हे करतलो ते आमकां कळपाक जाय आनी ते एसएमईन बरी बरी भाशणां म्हणजे प्रायोरिटी ना सो आमी मागीर एक आतां सद्याच्या अजेंडाचेर ना मात आमी एक रेझोल्युशन पास करया जर तो आमकां ग्रांटेड धरता आम्ही त्याला ग्रांटेड धरूया आणि पंचायतीक सांगया की त्याचो हे चिमला गांवच्यान आम्ही बहिष्कार करया हे बहिष्कार म्हणजे कसो फाल्यां जर ते रस्तो बांदता नाजाल्यार गटर बांदता नाजाल्यार खंय क्रिमेटोरियम बांदता उद्घाटनाक ताका बी आपोवप ना उद्घाटनाक बी ताका आपोवप ना आणि हे रेझोल्युशन आम्ही ताका बरोवंक जाय जसो तेणी आतां कशें म्हटलां की आपूण इनेबिलिटी आपल्याक पावना प्रायर कमिटमेंट हे रेझोल्युशन जे फुडें पास करतले ते पंचायतीन बरोवपाक जाय आम्ही ताका सांगलेले आम्ही तुका रेडी आसा तुका फुलां मारता बायला तुजी आरती करता आनी ग्रामसभेत जावन तुजी पुजाय करता म्हणून आमी सांगलेले पण तो रेडी ना ताका ती करपाक रेडी ना तो म्हणटा थोडे जाण लोक आहा ताका भिता म्हणा सो हेचे आमकां जाय जर तो येयना 2 ग्रामसभा जाय पयलीं तो येवंक ना काँग्रेसीन आहा तेन्ना फस्टूच तो आसलो तेन्ना मनीषा चोपडेकर तेन्ना हे आसली सरपंच जाली तेन्ना तो लोकांच्या वांगडा बसलो एकूचदा येयना म्हणजे आमचो गांव तो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्यूशन पडटा तसो ताका तो मानून घेयना आमी बहिष्कार करपाचो तेजो लायफ टायम बहिष्कार करपाचो आनी पंचायतीन बहिष्कार करपाचो हे ते करता दुसरे म्हणटा ते गेले की हांवूय कंडेम करता जे इन्सिडंट जाले ते पिआय हांगा वयर स्टेजीर येवन रायट ना आनी आमकांय स्टेजीर वचून वचपाक रायट ना ती तेंची डाय आसा सो लोकांनी कितें आहा ते एड्रेस हांगासून करपाचे कायदो कितें म्हणटा जण कोण मस्ती करता हे करता सरपंचान पुलिसांक सांगपाक जाय ताका भायर काड हे तो कायदो पुलीस येवन आमकां डायरेक्शन दिवंक शकना हे हांव कन्फर्मेशन घेता First agenda is to read and confirm the proceedings of the previous ordinary Gram Sabha meeting. सेक्रेटरी मातशें इंटरप्ट करता कित्याक जाणा तेनू ग्राम सभा खंयच्या म्हयन्याची घेता ते अजूनही सरपंचान सांगलेच ना सांगला ना सरपंचान केन्ना सांगले सांगोकूच ना मरे तेणें तेजे कानान सांगला आसतलें मोदी सांगला मागीर रिकॉर्डिंगार पोस्ट पयलीं करपाक जाय म्हणलो आनी ही कित्या खातीर हो इशू जालो ते सांगोकूच ना मरे तेणें Proceeding was the ordinary Gram Sabha meeting of VP Chimbel is being scheduled on 3rd August 2025 at 10 am in the village Panchayat Hall as per the wide notice reference number VP Chimbel 2025-26 955 dated 23/7/2025 in order to transact the agenda as per the
said notice. The following Gram Sabha members were present for the meeting. Altogether 76 present असले. Since there is no required quorum, the Gram Sabha meeting adjourned for half an hour from the scheduled time and reassembled at same place by considering the present attendance as a quorum to transact all the agenda as per the ordinary Gram Sabha meeting notice reference number VP Chimbel 2025-2026 955 dated 23/7/2025. The ordinary Gram Sabha meeting chaired by the Sarpanch Shri Sandesh Shirodkar. The chairperson welcomed all the Gram Sabha members to cooperate and to take all the agenda and proposals received from the villagers. First, to read and confirm the proceedings of the previous ordinary Gram Sabha meeting. Resolution number 1. During confirmation of the previous proceedings, the Gram Sabha raised an objection over non-compliance of the issuing stock notice for the proposed work of subdivision of the plots in property survey number 57/2 of village Chimbel, and now once again Gram Sabha resolved to revoke provisional NOC issued to Srimati Piroj Dalal and others for the proposed subdivision of the plots in the property survey number 57/2 of village Chimbel on the basis of the following discrepancies grounds. The open spaces length of the roads are not properly shown on approved plan. Panchayat has issued NOC based on the TCP approval, and neither Panchayat nor TCP department has verified approved plan physically on site. On the approved plan, 10 meters existing road shown, which is wrongly, as there is no existing 10-meter road. The same road is shown as proposed 10-meter road in the regional plan 2021. There are already few existing construction structures in the open spaces marked in the plan. The approved plan fails to make such existing construction structures. Only minor portion of the 15 meters proposed road is shown in the approved plan. 6. The approved plan is not as per the regional plan 2021 and violates the regional plan 2021. With these proceedings of the previous Gram Sabha meeting dated 25th May 2025 unanimously confirmed by the Gram Sabha. Second, to discuss and approve income and expenditure for the year 2024-25. तुम्ही एक जे हे करता न्हू रिझोल्युशनाचे जे कितें आहा तेचेर कंप्लायन्स तुमचे कितें जाल्लें आसा तें कर आनी फुडें वचा. मागीर मिक्स भाजी नाका ती. कळटा न्ही कितें म्हणटा तें? तेजें कंप्लायन्स कितें जाला तितकें आमकां सांगा. पयली फूल वाच म्हणटा तो आनी मागीर एक एक परत हे. कित्या खातीर अशें करता? कित्या खातीर हें करता? अशें काय आमी तुमकां एब्रप्टली आमी सांगचे ना न्ही तुमकां हय कन्फर्म करा म्हणून. तेचेर आमकां पॉयंट टू पॉयंट वचा. कितें आसा कितें तुमी केला तेचेर तेचें उत्तर दिया जालें. एक रिक्वेस्ट सेक्रेटरी तुका एक रिक्वेस्ट. आता आमची म्हाका 30-40 रेझोल्युशन आसतली. तुका 40 रेझोल्युशनां वाचली. पयलींची 10 रेझोल्युशनां कितें असलें तें याद उरपाचें ना. जशें गोविंद म्हणटा न्हू 1 by 1 रेझोल्युशन. आनी आमी आयज मातशें पाशियेस काडया कित्याक आमची जायती रेझोल्युशन ठराव हे हांगा डुप्लिकेट जाता. एकाच विशयाचेर 2-2, 3-3 आमी अशे ठराव मांडटा. शेवटी कितें म्हणटा कायदो कितें म्हणटा आमी जो रेझोल्युशन ठराव घेतलेलो आहा आनी ते कायद्यान बसता आनी नॉट कॉन्ट्रॅडिक्ट टू एनी रूल अशें म्हणटा जाल्यार ते सरपंचान फॉलो करूंक जाय. तेजो ठराव तेका कितें आसा तें एक्शन घेवंक जाय. सो आमी जेन्ना आतां एक रेझोल्युशन जें गेले घातलेलें पळय न्हू एक रेझोल्युशन जालें तूं सांग कितें एक्शन घेतला आनी जर तेजेर एक्शन घेवंक ना जाल्यार आमकां सांग कसल्या कारणाक लागून तुवें एक्शन घेवंक ना. नाजाल्यार हेका कांय खर उरचें ना. कित्याक आयजूय आमी अशें ठराव मांडटले आनी हे दोगूय घरा वचून न्हिदतले आनी आमकां म्हणटा तुमचें आहा तें सांगा परत बरयता. आनी 3-4 वर्सां हेंच जाता. आमी ठराव मांडटा गांवचे उदरगती खातीर आनी हे दोगूय न्हिदता. आनी आतां बजेट येतलो बजेट येता तो पळोवन तुमकां कळटलें आमची गांवची उदरगत कशी जाता ती. सो हांव मागतां एक एक ठराव घे आनी जर खंयच्याय आमी तेजेर चोडी भासाभास करची न्हू. सपोज आमी तसो ठराव घेतलेलो आनी तुमी तर तो बरोबर कायद्या प्रमाणे इम्प्लिमेंट करूंक ना एक्शन घेवंक ना तो एक रिमार्क्स बरय पेंडिंग फॉर एक्शन. आनी तो तेजेर कितें आमी आतां एक्शन आतां आयच्या दिसासून घेतले आनी फुडल्या ग्राम सभेक सांगतले. तो ठराव असो सायडलायन जावंक जायना सायलेंटली. नाल्यार अशें सगळे ठराव आमचे सायडलायन जातात. हांव सांगता तें खमलें न्हू कितें. जर एक ठराव असो आसा आमी घेतलेलो तेजेर बाबा एक्शन जावंकूच जाय आसली जाल्यार तेजेर तुमी कितें फुडें टेकअप जावंक ना. सांग तूं आमचें जावं ना आमी चुकले तेजेर तो पेंडींग म्हणून घाल आनी हेजेर कितें आतां आमी एक्शन घेतली एक म्हयन्या भितर नाल्यार कितें आनी फुडली ग्रामसभेक आमी सांगतले. हेजो तो हो ठराव फाटले जाला म्हणून तो वयचे ना. कन्फर्म जालो म्हणल्यार तो फुडले ग्रामसभेक येतलो. आय होप म्हाका दिसता हांवें सांगलां तें तुमकां कळटा आसतलें.
जो आताचो ठराव आसा जो फाटली 3 जाली आमी तुमचे नदरेक हाडटा सगळे डिस्क्रिपन्सीज आसा ते आमी तुमकां हायलायट करून दिल्ले आसा त्याच्या नंतर इन्स्पेक्शनूय जाल्ले तुम्ही एवरी मिटिंगेक आमकां रिप्लाय कितें दिता करूंक ना आता 3 वर्सांचो टाइम घेतलो कित्याक करूंक ना हे जे रिप्लायचेर तुवें विदीन 1 डे डिसिजन घेतले जी एप्रुवल फायल आसली विदीन 1 डे पास केली 16 सबमिट केली 7 एप्रूव केली जे त्यांनी फॉल्स एफिडेविट दिल्ली ती फॉल्स एफिडेविटचेर विदीन आज एफिडेविट दिली नेक्स्ट एका येऊन ती स्टॉप ऑर्डर रिवोक केली एक्सप्लेनेशन द्यायचे त्या दिवसात तुम्ही सांगले त्याप्रमाणे आम्ही टीसीपीसून इन्स्पेक्शन केले टीसीपी सोडून दी टीसीपीचे सोडून दी हांव तुमकां विचारता जी एफिडेविट तुम्ही व्हेरीफाय करता म्हटलेली तुका सांगता जेन्ना तुवें नोंदणी काडलो की रोडवाच्या बाबतींत तेका रोड पहिली हेची एफिडेविटीचे उलय एफिडेविट टीसीपी व्हेरीफाय केल्ली काय तुमी केल्ली सांगता तुका जेन्ना आमकां प्रपोजल येयलो पॉइंट टू पॉइंट प्रपोजल मागीर ते तुका सांगता मरे हांव आतां काय आमी तेका दिवंकूच ना तेणी रिवायज प्लॅन घातलो तेका आमी दाखयलें की पहिली हेची सांग म्हाका एक्सप्लेनेशन एफिडेविटीचे पळय आमी तेन्ना एफिडेविट केली रिवोक केली तेजी दिवंकूच ना तेजे स्टॉप केले तेका मागीर परतून आमी तेका इन्स्पेक्शन काडलें टीसीपीसून ऑफिसराक आपयलो इन्स्पेक्शन केलो इन्स्पेक्शन करून तेका आमी रिवायज प्लॅन तेका आमी रिवायज प्लॅन तेका परतून दिवंकूच ना तुम्ही स्टॉप बेश्टे मिसगायड करू नाका म्हाका सारकें इन्फॉर्मेशन तुका सांगता मरे अजून काम थंय बंद आसा तेका आमी काम बंद आसा रिवायज प्लॅन तेका तुका सांगता रिवायज प्लॅन घातलो तेका रिवायज प्लॅन दिवना आमी तेका ड्रेनेज केन्ना स्टार्ट केला त्यांनी ती पावसाक लागून जेन्ना आमचे क्रिमिनल कंपाऊंड मोडलें ना पूण तेजेर सोल्युशन काडला त्यांनी तेजेर सोल्युशन कांयच ना त्यात तुका सांगता मरे मागीर तूं इश्यू केलो तुमी न्हू मागीर लेटर कर म्हटल्यार त्यात तुका सांगता जेन्ना आमचे क्रिमिनल जे उदक येवन ते कंपाऊंड मोडले ताका सांगलें की ती ड्रेनेज आहा पळय ती कंटिन्यू करपाक जाय ताका सांगलेलें त्या प्रमाणे ती कंटिन्यू केली तेणी उदक वचपाक जाय खंय पर्यंत कंटिन्यू ती केला सकलसून आहा ती खंय कंटिन्यू केला तेजे एंड खंय आसा ते तुका सांगता मरे मागीर ते कोण एनक्रोचमेंट केल्ले पळय तेंच्यानी ताका आडयलो कित्याक बाबा ती आमची प्रॉपर्टी ना म्हणजे कोण ते एनक्रोचमेंट केले तेंच्यांनी पयलीं सांग की जी ड्रेनेज आसा ती तेजे प्रॉपर्टीजून ताका आतां एका जे आमचो नळ आसा ताका टच करूंक मेळटा ना मेळना ताका तो बाय 56 बार 1 आहा वा 57 बाय 7 आसा जाल्यार त्यांनी ती कन्स्ट्रक्शन करून हे जे क्रिमिनल तेन्ना तुम्ही कित्याक स्टॉप करूंक ना ताका उदक सगळे उदक सकयल येतालें मग ताका हांवें तुमच्या नदरेक हाडला हय सगळे पूण मागीर कोयली ना जाल्यार तूं म्हणटालो की उदक कशें वतलें आतां सांग म्हाका तो ते उदक जे येतालें पयलीं आमी तुमच्या नदरेक हाडले ना तुवें काम कशें स्टार्ट करून दिलें ताका तेच तुका सांगता मरे ड्रेनेज उदक कंप्लेटून वचपाक नाका म्हणटा करपाक लायलें ताका आमी ते ताका सांगलें पर्सनली सांगलें ताका आमी पॉइंट टू पॉइंट हांवें तूं जेन्ना एफिडेविट त्यांनी सबमीट केली आणि तुम्ही त्याची इमिजिएटली स्टॉप ऑर्डर रिवोक केली त्यांनी काम स्टार्ट केलें ते एफिडेविटीचे पॉइंट्स आसा सगळे हांवें स्टेप बाय स्टेप तुमकां सांगलें हे फॉल्स आसा तुम्ही सांगलें आमी व्हेरीफाय करता तुम्ही व्हेरीफाय केले पण तुम्ही ती स्टॉप ऑर्डर परती त्याची हे केली ड्रेनेजीक लागून केला मग कृष्णा पण ड्रेनेज मेन पॉइंट ताणी कितें मेन्शन केल्ले एक्झिस्टिंग 10 मीटर towards southern part of his property existing in his property no तेजे प्रॉपर्टी 10 मीटर रोड आसा आम्ही फाटी इन्स्पेक्शन केले तेजे प्रॉपर्टी 10 मीटर रोड आसा तेजे प्रॉपर्टी 3 मीटर तरी रोड आसा सदर्न साइडीक तेजे प्रॉपर्टी रोड तरी आसा कशा ते टीसीपी हांव टेक्निकल माझे कडेन ना पळय आयकन घे रोड हे टेक्निकल हांव पळयना कृष्णा पण टेक्निकलाचो हांगा प्रश्न येना हांगा जस्ट तू प्लॅन जर रिफर करी तुका कळटा पण तेच तुका सांगता मरे हांव ज्या आमी ताका परतून रिवायज प्लॅन दिवंक ना ताका आमी तुका कळना हांव त्या दिसा आयल्लो तुम्ही इन्स्पेक्शनाक थंय उलोवपाक कोण रेडी ना हांव तुमकां हॉर्न मारता तरी तुम्ही गाडी स्टार्ट मारले तुम्ही टेप लावपाक रेडी ना थंय पण तूच आसलो मरे इन्स्पेक्शनाक जेन्ना ऑफिसर टीसीपीचो ऑफिसर येयल्लो तर तुमी तुमकां सगळ्यांची नांवां घेवन तुमकां आपयलें मरे दिसा कोण कोण या आयकून घे टीसीपी हेतून तुमकां डायरेक्शन कितें दिल्लें कितें केला कंप्लेंट तुम्ही टीसीपी ऑफिसरान सगळे एक्सेप्ट केले सगळे सारखे आसा म्हणून तुमकां डायरेक्शन दिल्ले ते सगळे रेक्टिफाय करा करेक्शन करा बाय ड्यू प्रोसेस म्हणून आमी नदरे दाखयले केले आयकून घे 1 वर्स जाले 2023-24 तुम्ही एका वर्षानंतर हे घेतले इन्स्पेक्शन केले 26 लागले आता तेजेर कितें एक्शन घेतला तुम्ही पण तें तुका सांगता मरे तेका दाखोवन दिलें जे तुमी प्लॅन केला तुमी एन्क्रोचमेंट प्लॅनार दाखोवंक नाले ती घरां आसा ती एन्क्रोचमेंट केल्या तिने ऑब्जर्व केलें तुमी आसलो त्या टायमार
सारखे माझे टीसीपी ऑफिसर येयल्लो ताका तेणी टेक्निकल ताका तो पळयता, हांव काय पळयता, ताका आपयलें ताका सांगलें की बाबा हो जो आसा ते प्लॅना प्रमाणे त्यांनी एनक्रोचमेंट केल्लें आसा म्हणून, त्या प्रमाणे त्यांनी रिवायज प्लॅन घातलो. तो रिवायज प्लॅन ताका आमी दिवना अजून. दिवना सरपंच, पण जे तुवें स्टॉप ऑर्डर जे हे काढले लेटर ते रिवोक केले, त्यांनी काम स्टार्ट केले. ऐकून घे, ताका लागून इतले डिस्ट्रक्शन जाले. तुवें जर हे रिवोक करूंक हे करूंक नासलेलो तो इतलें काम करचें नासलो. पूण म्हाका सांग आतां कृष्णा, आतां ड्रेनेजूच बांदपाक कसो काम करता? हाल्या म्हणटलो कितें तुम्ही कशें ड्रेनेज डिमांड आसलो कितें ड्रेनेज बांधून घेवची म्हणून तुवें सांगलें की ड्रेनेज बांधून घ्या म्हणून कंटिन्यू. मेजर काम केन्ना केला त्यांनी? तुवें रिवोक करून केला. मेजर स्टॉप ऑर्डर रिवोक करून केला. ओके, तुझं आता तू आता कितें सांग, तू म्हाका सांग कितें करपाक तू म्हाका तुवें सांग. तेजी हे रिवोक केली काय ना? पळय, स्टॉप नोटीस काडलेली तेजी. स्टॉप नोटीस काडली कित्याक लागून करची पडली की ड्रेनेज ती बांधपाक कंटिन्यू ड्रेनेज करपाक लागून ती. पळय, ड्रेनेजचो एक इशू. आमी डिस्टन्सची कितले नोटीचे काडला तुमच्या? आता सेक्रेटरीन वाचला कितले हाडला? तू म्हाका सांग आतां कितें करपाक, तू सांग आतां कितें करपाक जाय असं म्हाका सांग. आमी ते डिमांड केल्ले न्हय, कितली रेजिस्ट्रेशन आहा रिवोक कर म्हणून. मेन प्रॉब्लेम कितें आहा? आमी सगळे पळय रोड नासतना रोड आसा म्हणून सांगलो, प्रोपोज रोड आसा तो एक्झिस्टिंग रोड आसा म्हणून सांगलो, आनी तुमी सगळे एक्सेप्ट केले आनी ताका काम स्टार्ट करपाक लायले. कृष्णा, तू तर जाणा आसतलो की पळय जे प्लॅन येता हे पयसून येता, टीसीपीसून येता, टीसीपी इन्स्पेक्शन करूंक ना तुमी नोटिसा काढ. तू लोकल आसा, तू एवरी म्हाका दिसता 10 खेप तरी पयले तू ते मोसडीन वयता आनी आतां तुवें जेणे जे काम केला ते पयला खंयसून तेणी स्टॉप केला आनी खंयसून हे आसा ते आतां ते हांवें कितले नोटीसी काडले. ते जर तेणी मेन रोडार ह्या सायडीक टच केले आनी त्या सायडीक टच केले जाल्यार किलोमिटर हे उरता. कितले खेप नोटीसी काडले तुजे? सोपी आहा उदक सगळें सगळें घातलें ना ते. रोड वयतलो पळय, हांवें कितें हो रोड आसा न्हू तो खंयसून वयता? सायडीच्यान वयता रोड सामको कोण सगळें सांगता तुका? ना रिजनल प्लॅनाचेर आहा. जे रिजनल प्लॅनाचेर आसा हांव सांगता मोसडीनसून वयता. पळय आयको सांगता मरे खंयचो हो तिजो आतां प्रोपोज रोड आसा तो 10 मीटर 10 मीटर. पूण ती रिजनल प्लॅनाचेर ती 57 to 12 दाखयला म्हणते ती. मोसड हांव रोडाचेर सांगता. रोड दाखयला न्हू बाबा कृष्णा, एकूच सांगता ताका. तो समजून तो कन्फ्यूज करता. जो रोड दाखयला आमी 10 मीटर रोड तो एक्झिस्टिंग क्रेमेटेरियम आसा त्याच्या मदल्यान वयता आनी ही क्रेमेटेरियम इन फ्युचर उरचेच ना. ह्या हांवें तुमचे नोटीसी काडले. पूण त्यांनी बरोवन दिला मरे त्यांनी आयको सांगता मरे की आपण त्या रोडाक कांय करचें ना. अरे तो रोडाक करचें ना रे. रोड आसा रिजनल प्लॅनाचेर. त्योच सांगता मरे रिजनल प्लॅन वयरसून अप्रूव्ह जाला. आयकोन सांगता कृष्णा, पळय आयकोन घे. रिजनल प्लॅन अप्रूव्ह जाला ती क्रिमोटेरियम दाखयला 57/2 जी फाटली प्रॉपर्टी आहा तितून दाखयला. आयको सांगता तेजेर लागून आमी लास्ट टायम डिस्कशन केल्लें की आमी लँड अँड सर्वे घालया म्हणून सांगलें तुका. ते तुमकां हांवें तुमचे नोटीसी काडला. हय, त्यात लास्ट टायम तुका डिस्कशन करपाक लागून हांवें पंचायतीन आपयलें कितें म्हाका सांग खंय चुकता लागून तुका हांवें पंचायतीन आपयल्लो लास्ट टायम. त्याच्याक पयलीं तुमचे कडेन हे येयल्ली फायल येयल्ली. हय, फायल येयल्ली फायल पयलीं. येयल्ली तेन्ना तुमकां ते कळना आहलें. हांवें नोटीसीक तुमचे हाडून हाडले. पण त्यात तुवें नोंदणी काडले तेन्ना आमी एक इन्स्पेक्शन बीन काडलें ना त्या टायमार. पयलीं तुमचे कडेन आहली, म्हाका आरटीआय नंतर मेळ्ळी. त्याच्याक पयलीं तुमकां कळना आहलें रॉंग आसा म्हणून. आमी तुमच्या नोटीसी काडटले आनी त्याच्या नंतर तुम्ही हाडल्या नंतर सुद्धा एक्शन घेवचें ना. पण आतां कितें करूं सांग म्हाका, कितें करूं सुद्दां म्हाका सांग. कितें करूं तें सांगला न्हू ऑलरेडी. कितली रेजोल्युशन तें तूं आतां रेजोल्युशन घे, कितें करपाक जाय तूं सांग. कितली रेजोल्युशन कितें आतां करूंक शकता पळय. हांवें ताका स्टॉप केला तो आतां काम बंद आहा. कित्याक लागून ती एनक्रोचमेंट कोणा घरा बांदलेली पळय ना तेजेर ताका ऑब्जेक्शन हाडला की ताका बांदूंक ताका दिना म्हणून. आनी ताकाय सांगला बाबा जो पर्यंत तुमचो सॉर्ट आउट जाय तूं काम करता ताकाय सांगला हांवें. कोणा अडवाल बारकाकूय सांगला. पण हांव कितें सांगता, तुवें मेन जे तेणी आतां काम मॅक्झिमम केला न्हू 90% हे तुजे मिस्टेकीक लागून केला. कारण जे जर तुवें रिवोक करूंक नासली स्टॉप ऑर्डर जाल्यार फुडलें काम झाडां सुद्दां कापूंक नासली तेन्ना. फुडली जी हे आसले बाउंड्री आसली आमची मोसंडीन वयता ती ऐकून घे. जी मोसंडीन मोड्याची वयल्या आतां जे डेव्हलप करता आनी मोसंड आसा ती तो पयलीं क्लीन आसली ती ना न्हू. आतां सांग आयको क्लीन आसली काय ना एक्सप्लेनेशन दिनाका. हे सोड न्हू इतलेंच सांग. पण त्याने आपल्या प्रॉपर्टीन रूट केला नव्हतो केला तो साठीच्यान. तेजे आतां कणी वायंडींग केला पळय त्याने आपल्या प्रॉपर्टीन केला नव्हतो. खंयचो तो तेजो वायंडींग केला. जो प्रॉपर रोड आहा तो प्रॉपर कंटिन्यू आसा. आमचो जो नॉर्मल आसा तो रोड तो कंटिन्यू आहा. पण तेणी जर केला पळय तो आपलो केला एक्सटेंड केल्लो आसा. मदलो कंपाऊंड एका टच करून 10 मीटर केलो.
पण तेच तुका सांगता मरे आता तुवें कंपाऊंड म्हणून कसो दिलो तेका तुमचो कंपाऊंड म्हणून मदली हे आसली ती जी बाउंड्री आसली 56/1 आणि 57/2 56 बार तेवटेन पडलो मरे 57/2 चो उलयता मरे तुका तेच रे तेच्या मदली बाउंड्री आसली न्हू पण ती तेजी प्रॉपर्टी तुवें आता प्लॅना प्रमाणे कृष्णा सांग म्हाका जो प्लॅन येता तो प्लॅन हांव कसो इंटरफेर करता सांग मागीर तितून तुका आता कितें स्टॉप काडपाक जाय म्हणटा तुका जाल्यार स्टॉप काडटा तुका जाल्यार घेवया रेजल्युशन तुका सगळे एक जी क्रिमिटेरियम आसा ती रॉंगली दाखयला ती रेक्टिफाय करपाची ही तुमकां हांवें सांगलें मागीर TCP ऑफिसरानूय सांगलें ओके ती रिजनल प्लॅनान दाखयल्ली आसा ती तुमी करेक्शन करची रेक्टिफाय करची आनी तो जो रोड आसा तो डायवर्ट करचो अरे आयकून घे तो रोड डायवर्ट करचो हे हांवें तुमच्या नोटीसी काडून दिले जाल्यार ती क्रिमिटेरियम उरचें ना ओके क्रिमिटेरियम उरचें ना तेव्हा तुम्ही आता 3 वर्सां तेजेर कितें केला कांयच करूंक ना कितें केला सांगा तेजेर कितें केला ते सांग सध्या ताका आमी रिवायज जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलें इन्स्पेक्शनाचेर एनक्रोचमेंट दाखयलें तेन्ना मागीर आमी ताका रिवायज प्लॅन परतून घातलो पूण ताका परतून तो रिवायज प्लॅन ताका दिवंक ना तुका सांगचें हाडून दिला आनी स्टॉप लोडून नोटीस काडलेली जेन्ना पावसाक लागून जे कंपाऊंड मोडलें कंपाऊंड उदक मग त्या खातीर ते स्टॉप नोटीस रिवोक केले आनी परतून ते ड्रेनेज ताका बांदपाक दिली आतां तुका जर तूं सांगता परतून ताका हांव स्टॉप नोटीस काडटा जे फुडें काम करचें ताका सांगता ताका हांव आता बघा एक सांगता जे ड्रेनेज बांधले न्हू त्याच्या नंतर हे जे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व झाले पूण उदक ते आतां सगळें सॉल्व झाले आता फुडले तेजे उदक खंयच्यान वयतले ते जे आतां क्रिमिनल वयताले तुवें बांदून दिली ते आतां उदक हय वयतले हयसो खंय वयतले जे सकयल नाला आसा त्या नाला हयसून वयतले खंयचे कोणाचे वयतसून 57/2 आहा ती प्रॉपर्टी ना ती 57/2 ती वयता ना ती रोड आतां उदक कशें स्लोपींग आहा तितून उदक वयलें वयलें उदक रोड वय आसा रोड तेका भायर आसा आतां हेका कोणा हेका तेजे प्रॉपर्टीन रोड येता ना त्यात तुका सांगता मरे सायडीच्यान ते एनक्रोचमेंट केल्लें आहा न्हू एन्क्रोचमेंट केल्ली आहा ती सगळी आधी एन्क्रोचमेंट आहा ती तेजे प्रॉपर्टीन आहा सगळी कोणाची ना थोडी भायर आसा 56/12 आसा भायर आसा मरे 56/12 आसा थोडी एनक्रोचमेंट 57 दुसऱ्या प्रॉपर्टीसून तेका ड्रेनेज करून मेळटली दुसऱ्या प्रॉपर्टीसून तेका ड्रेनेज करून मेळटली तेणी आपले प्रॉपर्टीने आपली डॅमेज केलेली आसा न्हू अरे रे पण तेणी खंय जातली मेन वास आहा तेका हयसून करतलो ते सांग न्ही ते तुका तूं सांग मरे कितें करपाक जाय तूं सांग ताका हांव परतून तापून करता ताका तुका जाल्यार बाबा तुका हांव सांग म्हणटा पळय आतां उदक वचना ते आख्खे आमचे क्रिमिनल येतलें उदक तेणी पयलीं बी तुमगे आहलें न्हू खंयच्यान तेणी प्लॅनिंग रॉंग केल्लें हो 10 मीटर रोड आपलो कोण काय कोणाक काय कळचें ना आनी आपूण ड्रेनेज व्हरून सामकी मेन हेका वयतलो कळ्ळें न्हू तो एज्यूम करतालो की हो फूल रोड आपलो अशें तेणी दिल्लें मरे एफिडेविटीचेर जो क्रिमिटेरियमचो 3 मीटर रोड आसा तो सुद्दां आपलो आणि आपूण तो स्टॉपमेंट्स काडा बोलता सांगता बाबा तू यो तुका ना तू हांव ताका मिटींग ताका तूं एक्सपेक्ट सांग ताका तेणी मिसगायड कितें केल्लें ताका आपयता तूं यो आनी ताका मिटींग घेवया डिस्कशन करता हेचेर तेजो हो येल्लो रिप्रेझेंटेटिव्ह त्या दिसा ताका आमी हें करूंक ना सांगूंक ना ताका आता कितें करूं तूं सांग म्हाका कितें करूं सुद्दां तूं म्हाका सांग तुम्ही कितें ऍक्शन घ्या तेजे हय ते आतां तुका सांगता स्टॉपमेंट्स काडटा बोलून ताका आनी मागीर फुडें तूं यो तेच काड म्हणटा हां बरें हांव स्टॉपमेंट्स काडया तूं एक दीस मागीर यो ताका आपयता बाबा हेजेर डिस्कशन करता विशयाचेर तुका जाल्यार 3 वर्सां जालीं एक दीस करिना Resolution number 2, the incoming सेक्रेटरी एकूच मिनिट बसलो पळय हो जो इश्यू आता कृष्णान भाई उलयला पळय काय न्हू आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्ले सगळे आणि जेन्ना ग्रामसभेत जेन्ना हो इश्यू आयलो त्या वेळार आमी कितें सांगिल्लें आमची अर्दी मोसण आसा ती वयता म्हणून बरोबर वा आणि म्हाका एक सांग तूं रे बाबा तेज्या उदकाची वाट कित्याक सोदता तूं वाट कित्याक सोदता पयलीं उदक कशें वतालें वयताले मरे आपल्या वाटेन वयताले तेन्ना तूं पळोवपाक वयतालो थंय दुसरे सायडीच्यान ना तूं तेजे घेवन आसा पळय एक सत्याचें आसा तेणी थंय 3 मिटराचो आमचो रोड आसा थंयसर तेणी 10 मिटर घातलेलो बरोबर आणि आमचो 3 मिटर रोड आसा तेणे आपल्याक व्हेलो चोरून व्हेलो तेजो तो रोड ना तेजो रोड न्ही तो त्याच बरोबर जेन्ना डेव्हलपमेंट केलें जो नॅचरल पयलीं उदकाचो पळय तो फ्लो जो पळय आसलो पळय काय उदक आपले वाटेन वयतालें आमकां कांयच त्रास जायनासले आणि आतां तेणी डेव्हलप केल्या नंतर जो उदकाचो फ्लो येता तेका लागून हेजी भिंत पडली मरे पडली काय ना तेणी डेव्हलप केल्या नंतर
हेच्यात पयलीं कित्याक पडूंक ना हेची उत्तरां सोदा आनी तेका लागून हे जे कितें आमी कितें फाटली रिजोल्युशनां बी हे जालें डिस्कशन हेका लागून जाय हें सगळें क्लियर जाता आतां आनी आतां तूं तेका सांगता तुका कितें जाय तें सांग म्हणून कशें तें बरोबर सोड सोड कितें करता तें करा गांवाचें घट्टन करपाचें हा घट्टन करा कळ्ळें न्ही आनी हे बिल्डर बी आसा तेंका गांव विकून सोडा चला माझे एक इम्पॉर्टंट थिंग हा सरपंच आतां हांव तुका कोडे तूं म्हाका ओगो नासतलो पूण हांवूय तुका ओगोना पूण पयला तुका ही प्लेस कोणाची भावना मातशा दिस इज समथींग सिरियस हांवूय ह्या गांवचो म्हाका सरपंचाक आयज कितें विचारूंक जाय हो जागो कोणाचो सेक्रेटरी तूं मरे ओके हो जागो कोणाचो राव मातशें राव हो जागो कोणाचो प्रेस म्हाजेरूय मार फोकस हा येवं दी हांव एक्चुअली वयर पासून हांव न्हू हांव आसलो पूण कामाक लागून हांव प्रेसाक येना ह्या जाग्यार आतां हांव उबो आहा हो जागो कोणाचो सरपंच हांव तुजेर एलिगेशन घालूंक कांय येवंक ना खूंय धरना जाल्यार हांव हा पूण तुजेर हांवें केन्ना कांय उलोवंक ना आयज हांव उलोवंक येयला थोडे हो जागो कोणाचो आवाज ना मारचो गॉयस गॉयस म्हणून गोंयस गोंयसालो बोर्ड नंबर 7 लोक जायतो हिंगा हो जागो गोंयसालो व्हेरी गुड सारकें सारकें बिबिटालो बिबीत म्हाजो शापाय आग्नेल म्हाजो पाय आनी आल्फ्रेड हांव 3rd जनरेशन हें शेत तूं युनियनान शिकला तूं तर युनियनान शिकला न्हू हो जाग्याचें तुका सगळें खबर आसतलें नाल्यार सांगा म्हाका अजय हांगा तूं तर युनियनान जर शिकलो तुका ह्या जाग्याची खबर आसपाक जाय शैलेश पावडो मरोन गेलो मे सोल रेस्ट इन पीस हो जागो आग्नेलो फेर्नांडीस आनी आल्फ्रेडो फेर्नांडीस नाल्यार 1 and 14 पळय तुज्यान हिंगा ग्रामसभा घेवंक जायना ओकुली सभा कितें आहा तें घेवंक जायना यू शुड हॅव आस्क्ड परमिशन विथ मी my father always supported panchayat and I will also always support panchayat but ही मीटिंग तुज्यान हिंगा घेवंक जायना फाल्यां तूं काडटलो आख्या गव्हर्मेंटाक काडटलो हिंगा दिस इज प्रायवेट ओके and I am the owner of this field म्हाका रिक्वेस्ट करूंक जाय हांव फोन घेसान म्हाका आनी कोण फोन मारता हिंगा ग्रामसभा चलता खंय म्हाज्या पंचायत अरे वी आर ओनर्स मॅन ऑफ दिस ओके नेक्स्ट टाइम हांव ना नेक्स्ट टाइम नो पूण तुवें कोही घेतली हिंगा मिटींग तूं आतां वडील मरे ह्या पंचायतीचो वडील कोणाक विचारूंक जायना आतां आमचे बाय आना आहा ते कोणी विचारूंक जाय आसलें ब्रायन आहा हा ना 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 असो तेजे मोदी म्हाज्या मोदी ना पात्रांव सांगोंक जाय हांव दिता रे बरोबर मी तिका मोद्या बसून कर हांव दिता पूण सांगा न्हू सांगून आसतना कितें करतले फाल्यां हिंगा बिल्डींग येतलें मरे तुमचे वयर हें कितें म्हणटा तें मॉल येयला तें फाल्यां हिंगा येतलें अजय बाब सांगो आतां मॉल येयलें जाल्यार हिंगा म्हाज्या पायन बड्यांक युनियनाक हें दिलां युनियन हायस्कुलाक हा प्रवीण हा बाबा म्हाजो चायल्डहूड फ्रेंड हा हिंगा 5 मेंबर संदेशी हा हिंगा जाय तो हें काडून हें करतले नाल्यार बंद करा मिटींग प्लीज आना प्लीज टेल हिम क्लोज द मिटींग फाल्यां हें काडटले आनी मागीर हें करतले मरे विचारप फाल्यां म्हणटले तुमी हो कोमनीदाद जागो ना इकतो घेतलो आमी हो जागो कोमनीदाद कोणें वी आर ओनर्स 1 and 14 हा म्हाकोणें नाल्यार कंप्युटराचेर काड No, this is not fair, Anna. They should have told me. Panchayat should have told me. आणि त्याला सांग Yes, next time तू ऐकव. आम्ही सांगता की मिस्टेक झाला ते आम्ही ओपन आम्ही सोपेल झाला आम्ही हे लोकेशन सांगून आणलंय अजय हांव सांगता तें मातसो सांगता आयकून घे पळय आयको लास्ट हांव डिस्कस करता आतां नेक्स्ट टायम हांव तुका परमिशन घेता पळय कितें जालें तुका तेंवूय सांगता आमी हांगा ग्रामसभा घेवपाचो चिंतलेले
म्हणजे पयलू आम्ही जेन्ना लास्ट टायम ताका सांगलेलें की पंचायती भायर आमी ग्रामसभा घेतले म्हणून डिस्कशन केले. मागीर कितें जालें की आमी हांगा लोक कमी जातलो म्हणून त्या निमतान सांगलें म्हणून हांवें कालच्या रातच्या रात्री डिसिजन घेतलें की आमी हो हांगा करुया म्हणून. तुका हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक लागून राग धरून नाका, तुका सांगूंक ना म्हणून ही ग्रामसभा राती आमी चिंतलें की हांगा करचो म्हणून. म्हणजे कालच्या सांजे आसा पयलीं आमी चिंतलें की असो ए सायडीच्यान पाठव घालतलो आनी कंटिन्यू करतले म्हणून. राग धरून नाका, नेक्स्ट टायम तुका सांगूंक येता आनी तुका तेवूय सांगता की तुजे प्रॉपर्टीन आसा तो रिटर्निंग वॉल आमी WRTसून घेतलेला. तुका जर जाय जाल्यार ते तुका एनओसी दिवची तुका मागता हेजे निमतान सांगता. तो आख्खो रिटर्निंग वॉल आमी घेतलेलो WRT तेन्ना तुका पर्सनली मेळटा आनी तुजें परमिशन दिवचें म्हणून तुका रिक्वेस्ट करता. 2024-25 was placed in the Gramsabha meeting, and after detailed discussion, it is resolved by the Gramsabha members to approve income and expenditure for the year 2024-25. Resolution number 3. Following developmental proposals received from the Gramsabha members are read, discussed and approved under Resolution number 3.1. The proposal received from the Maria Nifa Fernandez, resident of Chinchwada, Chimbel, Goa, regarding proposal for the point to be raised at Gramsabha was discussed and approved as under removal of pavers in ward number 7 next to applicant house till St. Francis Chapel, as assured by the Sarpanch in the previous Gramsabha meeting that the said pavers will be removed before the next monsoon season, and for that necessary NOC if required should be made available from the owner of the land. Pre-monsoon works carried out with the estimate. Sarpanch informed the Gram Sabha that pre-monsoon works such as desilting of drains, gutters and cutting of dangerous trees branches has been carried out through Panchayat fund, and also informed the expenditure made towards the said works. कटिंग ऑफ ट्रीज आता 3 वर्ष झाली सेक्रेटरी आणि अजूनही ते पण मेल्या उपरांत ते झाड खात होते तुम्ही मग काय मला माझं प्रपोजल आणलं होतं आणि तुका हांव तुका इन्फॉर्म केले आनी डायरेक्टरान डिस्कस तूं आनी ब्रायनूय आल्या ना तेणी म्हाका सांगला की पावसा पयलीं कट करता म्हणून पळय हांव तुका सांगता कित्याक हय तेच तुका सांगता मगो पूण हे प्रभुदेव तेजी प्रॉपर्टी न्हू हांव डायरेक्ट ते कट करूंक शकना ताका इन्फॉर्म केला मगो ताका इन द पंचायत राज एक्ट वाचतो पूण ती व्हडली झाडां आसा न्हू ती एक झाड न्हू ती कंटिन्यू व्हडली झाडां मगो सरपंच ते तोर कातरी ना तुमचे काम कातरपाचे आणि ते पैसे तिकडच्यान वसूल करपाचे प्रभुदेव डायरेक्टरान म्हाका सांगला की म्हाका थोडे दीस टायम दी म्हणून ह्या पावसा पयलीं कट करता तुज्या उदराक ती सांगलें ताका फोन करून सांगला आनी इन्फॉर्म केला सरपंच तुमच्या आयकोनूच घेयना जाल्यार तू नोटीस कित्याक धाडिना नोटीस धाडला पण ताका रिटर्नूय सांगला ताका आनी तोंडानूय सांगला तेणी सांगला की करिना म्हणून सांगला म्हाका थोडे दीस टायम दी सांगला की आपण दुसरा पावस झाला आता ह्या पावस तेणी सांगला ना पावसा पयलीं करून घेता म्हणून सांगला तेणी पळया मागीर आमी फुडें तेज्या फुडें मागीर आणि कोणाक तर हर्ट जाले झाड पडोन सरपंच पळय आयक हे माझे एलिगेशन हा चोरी तर कोणाक नुकसाण जाले थिंगा खंयच्या बसीक जावं गाडयेक जावं कोणाकूच जाल्यार पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बरें हांव डायरेक्टराक आतां दिस इज अ स्ट्रिक्ट माझे हे सांगणे कित्याक हांव 3 वर्सां जाली आतां सांगता की झाडां कातोर म्हणून अजून तो प्रोव्हिडर व्हडलो दादागिरी करता आणि तुका सांगता तेन्ना हांव आतां ह्या प्रेसाच्या मिडियमांतल्यान सांगता एनीथिंग हॅपन द पंचायत विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन द प्रोव्हिडर डायरेक्टर इट इज हाय टायम ती आतां पळय ओनच देखून म्हणल्यार गोरवां येता थिंगा उडक्यो मारता कितले जाणांक एक्सिडंट जाता ते लोकांचे लायफ थिंगा डेंजरान हा तरी तांकां कांय पडोंक ना Keep this point pending and ask action plan in next Gramsabha. No, I want an action plan now. तू म्हाका कितें एक्शन घेतलो ते सांग In next Gramsabha. I already. तुका जाय जाल्यार आमी ह्या बी फुडल्या विकान या डायरेक्टर पर्सनली हांव तूं ब्रायन बी वांगडाच या पेवर्स आर नॉट रिमूव्ड पेवर्साचो इश्यू घेतला तुवें आमच्या वॉर्ड 7 पेवर्स काडूंकूच ना ते सगळे उदक ते खर्चान वयता पेवर त्याचा आमी जे फुसाचे फेस्त आहा ते हांव प्रेजेंट जाल्लो तूं आनी आमी इन्स्पेक्शन केल्लें ताका सांग तुका निफाक सांगलेलें कितें की जे पेवर्स घातले ते जिल्ल्यान घातलेले म्हणून आनी ते कंटिन्यू आख्खे काडपाक मेळना पूण त्याच्या घरा कडेन जर उदक वयता जाल्यार तितकी लगून येया जाल्यार आमी ती काडून घेता हेका म्हणजे सकयल स्लोपी करून जाय जाल्यार की आख्खे फूल काडपाक घेवचे की ते आख्खे जिल्ला फंड्सातून घातलेले ते कायतान जाल्यार थिंगाय तशेंच जाता मरे तूं आतां थिंगा करतलो पळय पूण आतां सगळेच हांव कशें काडूंक शकता आख्खे हातून जिल्ल्याचे फंड्सातून केल्ले आहा मदें आतां पूण आतां तेका जर त्रास जाता निफाच्या घराक जर त्रास जाता उदक जर तेजेर वयता जाल्यार ते हांव कंटिन्यू काडून घेता घराकूच त्रास जायना निफाक लागूनच आमी मागिना थिंगा आख्खेच
स्ट्रेचाक तिंगा त्रास जाता कायताना घेत आखी बुट्टा घर तेजे माझे उलयना या लोकांचे ग्रीवियन्स येता म्हणून हांव उलयता या येना हो फक्त तुजो प्रश्न ना तुम्ही जेन्ना उदकाची जी हें आसा ड्रेनेज जे आसा जेन्ना तुम्ही बंद करता बरोबर काय न्हू बंद करता मिस्टेक हा तुझी हिंगा ड्रेनेज बंद जावंक ना हिंगा ड्रेनेज बंद जावंक ना तिने पेवर्स घालून रस्त्याच्या हायटी काढला हिंगा ड्रेनेज बंद करूंक ना देर इज नो ड्रेनेज पेवर्स घातले बेश्टे पेवर्स घातले आता ड्रेन वचपाचे गॉन आउट पण नाव इट्स गोइंग स्ट्रेट इनसाइड द हाउसेस ते सांगता मरे नो ड्रेन हे There is फक्त no drains. Existing drains ना तिंगा तिने पेवर्स घालून हायटाक ते लोकांच्या घरांनी तो आता कितें सांगता ते पळय मगो ऐक मगो तेका तेजा आन्सर दी मगो तेका तो सांगता कितें ते तुका कळना तेका तो सांगता तुका तेंच्यांनी म्हणटा तो पयशे खर्च केला हा दॅट इज अनप्लॅन न्ही तकली वापरना आसतना पयशे खर्च केले आणि तो आता आपूण काडूंक शकना म्हणटा कशें काडूंक शकता तूं फाल्यां म्हणटलें कितें आमचीच कित्याक काडल्या ते हातूंत म्हणटा कायतनाचें आसा सगळ्याक काडचें पडटलें म्हाजें झडपीक म्हाका इन्फॉर्म करचें पडटलें झडपीक ओके झडपीक तूं झडपीक आयको सांगता आयको झडपीक हे आतांचें न्हू एक पार्ट जेन्ना पयली झडपी तो लास्ट स्टेज झडपी न्हू त्या झडपी तें काम केल्लें त्या कामाचें तें बीजेपीचा प्रश्न ना पैसो कोणाचो आमचो पैसो तुका आतां कितें जाय तूं म्हाका कितें जाय तुका आतां म्हाका ते होल स्ट्रेचाचे ते काढलेले जाय तू एनओसी हाड हाडी नाका ह्या पावसाक आख्खे पळय हांव तुका बेश्टो तुका आश्वासन दिना हांगा ग्रामसभेकी काडटा म्हणून म्हाका दिसता की आख्खी ती लेन काडपाक जावचेच ना हांगासून हांव चिंचवाड्याचे उलयच ना हांव उलयता कायतानाच्या घराक चड ते खुर्सा कडेन हांव तितलेच उलयता कित्याक इतली घरां इफेक्टेड जाता बरें पावसान आमकडे धांवून बरें हांव ताका लेटर करता मॅम सायड इन्स्पेक्शन करया त्या विशयाचें The proposal received from Hena Gracious regarding proposal to be placed before the Gramsabha meeting was discussed and approved as under garbage. The Sarpanch assured that the necessary fines will be imposed on the culprit throwing garbage and also informed the Gramsabha members regarding throwing of chicken waste at various places. Sarpanch also informed that the necessary meeting with chicken shop vendor already conducted and they are in process of signing agreements with chicken waste collector which is pending due to finalization of the amount of the fees charges. Nalas. चारवी पॉइंट वांगडा घेता चारवी पॉइंट nalas. The Sarpanch informed the Gramsabha as per the records nala details are not available with the panchayat and cleaning of nala not done by the panchayat as it cost huge amount and assured that necessary information of nalas will be made available through WRD and also request them to carry out desilting of nala within the jurisdiction of panchayat. Third, FDA checkups of all stores and shops. Sarpanch informed the Gramsabha that FDA inspection along with the health and panchayat will be carried out on Monday, 4th August 2025 from 10:30 am onwards. If anyone wants to join, then they are allowed to join the said inspection. No parking zone, roads, signboards, mirrors. It was informed by the Gramsabha members Hena Gracious that no parking zone is not followed properly by the villagers, which creates problems to the students, general public and traffic passing through the road. Sarpanch informed that the traffic cell is carrying out regular check on violators. Further, he also informed that wherever required, convex mirrors will be installed. सेक्रेटरी माझो आन्सर कोतो ना प्रपोजल आया फावट म्हाका हांव मागीर डिस्कस करतलें. Resolution number 3 the proposal received from the Savio Disilva Goa but Chimbel Kiswadi Goa regarding proposal from the Gramsabha was discussed and approved as under barn destroyed sewage in fields encroachment on barns farmers status registered in Panchayat. The Gramsabha resolved to carry out the site inspection of all the barns which are destroyed within the jurisdiction of Panchayat area along with Agriculture Department. Sewage needs to be stopped with an immediate effect which are literally agriculture fields. Compensation for the loss to be provided and main importantly agriculture fields to be reinstated which are damaged due to sewage and encroachment on barns. Further, Sarpanch informed that this Panchayat does not possess farmers data upon Gramsabha decided to same to be made available from Agriculture Department.
बाकीचे उरला कितें कंप्लाय केला हेजेर? नाही, तेणी कितें तेजेर निर्णय घेतला तो सांगतो. कितें केला त्या पंचायतीन? सरपंच, म्हाका दिसता हांवें जे पयलीं तुका रिक्वेस्ट केल्ली आनी सांगलें सगळ्या लोकांची सहमती घेवन म्हाका दिसता सेक्रेटरी निग्लेक्ट करता. ताका जर आमी कोंकणी उलयता ती कळना म्हाका दिसता आतांच एक्शन घेवन कोणाक तरी दुसऱ्या कॉम्पिटंट मनशाक हाडून थंय बसय. आमी कितें म्हटलेलें, प्रत्येक जे गेले फावटी ठराव घेतला तेजे आमकां डिटेल कॉम्प्लायन्स दी. आतां उदाहरण निफाक एनाचो जो प्रपोजल वाचलो रिगार्डींग गार्बेज आनी चिकन थ्रोईंग एन ऑल आनी इन्स्पेक्शन करून फायन घालता हें घालता सांगलेलें. तेजेर आतां कॉम्प्लायन्स कितें बरयलो जालो काबार तो देर इज नो आन्सर फॉर दॅट. आनी हांव म्हाका एनाय कितें आयकतालें एना वॉट इज द आन्सर फॉर दीस? हॅव यू टेकन एनी एक्शन? Action has been taken and my proposal is again. नो Action has been अगेन तुज्यावर एक्शन घेतला जाल्यार परत तुका दिवपाची गरज कसली? because it is repeated. वॉट एक्शन यू हॅव टेकन? It is repeated again. हा तेच म्हणटा दॅट मीन्स एक्शन इज नॉट टेकन ना. It is repeated again. तूं आतां हेजेर फुडले सी हांवें सांगलां जर खंयच्याय प्रपोजलार तुमचें एक्शन घेवंक ना तुमी आतां केन्ना वा ती जुलायची ग्रामसभा 9 म्हयने तुमी न्हिल्ले दोगूय सेक्रेटरीन तूं कांयच एक्शन घेवंक ना. म्हणून हांवें कितें हेजेर आतां आमकां परत भासाभास नाका म्हणून बरे भशेन सांगलें जर तुमी फेल जाले तुमची ड्युटी करपाक जाका लागून तुमकां निवडून हाडून बसयला कांयच करिना तुमी. पूण म्हणलें आसूं पूण आतां तुमी तेजेर एक्शन घेतले कशें घेतले तुमी तें आतां नोट करात आनी दीस प्रपोजल आसा हो पेंडींग हो आजून रिजॉल्व जावन आमी फेल टू एक्शन घेवपाक म्हणून आमी आतां एक्शन घेतलें दुसरे ग्रामाक सारकें सांगतले तुमकां अशें आमी सांगलें. तूं वाचीत आसा घणसाबैल कसो. आमकां प्रत्येक रेजोल्युशनाचो एक्शन प्लॅन जाय आनी तें गोविंदूय तेंच सांगता. नाजाल्यार तूं हांव कित्याक म्हणटा जाणा बेश्टे आमकां कोणाक टार्गेट करपाचें ना. गार्बेजीस आनी चिकन थ्रो जो उडयता न्हू आमची पळयत जाल्यार सामकी विलेजूच गार्बेज जाल्ली आसा. पयला तुमी मिलिटरीन वचत जाल्यार कितली गार्बेज साईबाबाच्या देवळा कडेन वचत जाल्यार कितली तुका खबर आसा तूं चिंबलानूच रावता मरे. अशें पळोवन दिसता आमचो खरेंच हे पंचायती सरपंचूय ना सेक्रेटरी ना कोणूच ना पळयतलो लावारीश खंय पंचायत. कितली वाट लागला आमच्या पंचायती जाणा सांगपाक सुद्दां तुका लज दिसता. आनी तूं वाचिता म्हणजे पेपरार कितें दाखोवंक सोदता तुज्या बॉसाक हांव सगळें करता. बॉस आनी पळय तुका फोटो सुद्दां धाडला हांवें. इतली वाट लागला गार्बेज पॉयंट ऑफ व्यू म्हाका दिसना तुमी कशें लोकांक फेस करता ते. आनी तूं हळू वाजून म्हाका ते भानाचें सांगलें का? एकूच कन्फर्म करता ग्रामसभा मातशें एकूच कन्फर्म करता 1 वर जाले अजून फर्स्ट एजेंडा आमी डिस्कशन चालू आहा. मागीर बजेट येतले मागीर आतां आमी कितें सांगूंक सोदता पळय जे आतां बरयला पळय 14 प्रपोजल ते येतले. सो जे स्पिडीन आमी वयता पळय ग्रामसभा आमी सोंपचीच ना. सो डिस्कशन जाता पळय ते जशें तुकाराम गोविंदान सांगला घेतला जाल्यार एक्शन घेतला म्हणून सांग घेवना जाल्यार फुडें घेतला म्हणजे इतलेच आमकां जाय. ते चिकनाच्या बाबतीत हांवें ते शॉप आहले तिका सगळ्यांक नोटीस काडून आमी मिटींग घेतलेली आनी तूं आसलेस त्या टायमार. ते चिकन वेस्ट आहलो त्या टायमार. मागीर आमी जे कॉन्ट्रॅक्टराक आमी जो मडगांवचो कॉन्ट्रॅक्टर ताका आपण डिस्कशन केलें आनी ताका तेंची रेट बसयली जो तुमी कलेक्शन आहा तुमी ताका दिवचें म्हणून. खबर आहा तुका मदी? सरपंच पळय हांवें एफडीएचे कित्याक मागलेले हांवें कित्याक इनहायजेनीक आहले म्हणून. आतां तुमी 4च शॉपांक आमी ते सर्वेड घातली आनी तांकां बंद उडयले. बाबा परत तेणी लायसन्स काडला वो ना ते स्लॉटरिंगाचे तुमी इन्क्वायरी केल्या? पळय जी चिकनाच्या बाबतीन जे आमकां वेस्ट वाटेर उडयतालो तिंका आमी सगळ्यांक नोटीसी काडून सगळ्यांक आपयले पंचायतीन आनी तिका मिटींग घेतली आनी जो कलेक्शन करता ताका आपण जो मडगांवचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका आपयलो. सरपंच म्हाजो पॉयंट तो न्हू. म्हाजो पॉयंट आसा ओ ना. पळय आमी लायसन्स कोणाक दित ना तुका सांगचें म्हणल्यार. स्लॉटरिंगाची लायसन्स इज कंपल्सरी. एफडीए थ्रू एफडीए स्लॉटरिंगाची जावं कोंबयो जावं गाय जावं बोकडो जावं कोणूय जावं स्लॉटरिंग लायसन्स जायच. हे लायसन्स ना जाल्यार तेंच्यान शॉप रन करूंक जायना. एफडीए थ्रू तुवें आसले इन्स्पेक्शनाक आनी इन्स्पेक्शनाक गेले आमी तेन्ना पळय सगळे जेन्ना आसली थोडी क्लोज जातली आनी जी ओपन आहा तेंकां आमी बंद करपाक लायल्ले. जेन्ना एफडीए ऑफिसर येयल्ले त्या टायमार आमी सगळे त्याच पॉयंटार हांव उलयता जे आतां परत ओपन जाला तुमी चॅक केला तेका बाबा स्लॉटरिंग तेका हें आहा जाल्यार कोणी तेणीच ओपन केला आनी तुज्या नदरेक आनी म्हाज्या नदरेक ना. आमकां आमी जाणा की तेंकडे आसा स्लॉटरिंगाचे हे लायसन्सीस. इतले अनहायजेनीक तेणी ते पळय करता न्हू ते चिकन कोणें खावपाचें न्हू. इतले तर आमचे हे हेल्थ हॅझर्डस जातले. तर तिंका पयले स्वते तिंका सगळ्यांक जे पळय कोण शॉप चलयता हे स्लॉटरिंगाचे
जावं मांस जावं चिकन जावं कसले फ्लॅशाटेड जे कोण चलयता तितल्यांकूय आपोवन तेंचे आख्खे डॉक्युमेंट्स आसा जाल्यार ते पळय आनी त्या उपरांत तांकां चलोवंक दी नाल्यार बंद उडय कायमचे. ओके ओके. And all the licenses should be there and I should be called for that meeting. आता तुम्ही फक्त चार जणांचे केले न्ही तुम्ही सरपंच 4 जणांचे केले सर्वे करा न्ही वचून कितली शॉपां आसा ती आनी तांकां विचारा न्ही डॉक्युमेंट तुम्ही कितें करता. The proposal received from Brian Gonsalves, Chimbel, Tiswadi, Goa regarding proposal to be placed before the Gramsabha meeting for discussion was discussed and approved as under. Roma script to be included in schools along with Devangiri. It was resolved by the Gramsabha members the Roman script to be included in school along with the Devangiri, hence giving both equal status and benefits for those who wants to learn the Romi script, which will unite minds of the Goan speaking and writing the Konkani languages. Further decided to forward the said letter along with the resolution to Education Department and Honorable Chief Minister to take necessary action at the earliest. ब्रायन आम्ही ते फॉरवर्ड केले आहे डिपार्टमेंटाक, एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक आम्ही फॉरवर्ड केले तुझे प्रपोजल ते. The awareness of the schemes provided by the government, programs conducted in the Panchayat school building and Panchayat Ghar. Sarpanch informed the Gram Sabha members that under Atmanirbhar Bharat and Swampurna Goa 0.2 initiatives by the government of Goa, there is awareness programs are carried out by various departments on Saturdays in Panchayat office. If anyone wants to avail the said benefits, then public can take the said benefits by attending the said awareness programs. Regarding pre-monsoon work, Sarpanch informed the Gram Sabha that said points has already been discussed and explained by the Gram Sabha. Resolution 36 regarding letter received from the Govind Shirodkar, one number. Regarding the awareness data अजून त्यांना मास्टर वर्क चालू आहे. एव्हरी सॅटर्डे डिफरंट डिपार्टमेंटातून येता स्किमी घेवपाक. म्हणजे सकाळी अनिल शिरोडकर आसा स्वयंपूर्ण मित्र आमचो चिंबला पंचायतीचो, तो सॅटर्डे हिंगा आमकां आमच्या खंयच्या डिपार्टमेंटातून अवेलेबल आसता. पण मास्टर तो ऍटलिस्ट पंचांक सांग त्यांच्या ग्रुपात बीन घालपाक लोकांक गमोंक जाय न्हू, ताका फायदो. येस. Regarding letter received from the Govind Shirodkar, resident of ward number 6, Golebat, Chimbel, Gramsabha proposal, Sarpanch informed the Gramsabha that applicant of the letters were already informed that the said proposal cannot be considered to be placed in the Gramsabha meeting as it does not come under the purview of the functions of the Gramsabha as per section 6 of the Goa Panchayat Raj. But Gramsabha members insisted Sarpanch to take up the said letter proposal for discussion, which was agreed by the Sarpanch and was discussed as follows. Regarding NOC issued by VP Chimbel to the modest builders for Odorpalkar, the Sarpanch informed that construction license has been issued to modest builders as per the direction order additional director of the Panchayat. Upon Govind Shirodkar explained the details of the said project which will impact the village of the Chimbel, and Gram Sabha members resolved to revoke construction license issued to modest builders in property survey number 59/1 opposite to VPK Cooperative Credit Society, Gaulebad. Further, Gram Sabha resolved to oppose any kind of construction activity around Toyal Lake as it will have direct impact on the flow of the water drainage channels into the lake and eventually will dry up the lake, as there is a pending petition in the High Court of the Bombay at Goa, but no development activities to be carried out in survey number 40/1 and 40/3 in village Chimbel without informing the court. Gram Sabha also demanded and resolved that areas falling outside the notified wetland area of the Toyal Lake survey number 40/1 part, 41/1 part, 40/3, 42/1 part and 1061 in Telavali village be declared as the biodiversity park, which will help with serve as filters for the point and non-point of sources of the air pollutants, reduced flood water velocity, promote ecotourism, purify water, enhance biological productivity, sustain river ecosystem and rejuvenation rivers, etc. Finally, Gram Sabha resolved to strongly oppose any construction activity around Toyal Lake in Chimbel village and not to issue any construction license for mega projects within the jurisdiction of VP Chimbel. One last point. Last point, budget.
जे मॉडेस्ट बिल्डराचे आम्ही तुमचं हे विचारलेले ते लायसनाचे त्याचे आता अपडेट किती आसा स्टेटस किती आसा याचो ज्या दिसा डिस्कशन जाले जे आमच्या त्या वडाचे लोक जे आमच्याकडे पंचायतीक नेले तेन्ना हांवें तांकां सांगले जो पर्यंत तुमचो विषय जायना डिस्कशन जायना तो पर्यंत काम बंद करचें म्हणून आनी आमी TCB ऑफिसराकूय नोटीस काडली आनी आमी इन्स्पेक्शन केल्लें इन्स्पेक्शन करून तेन्ना ताका नदरे काडले की अशें अशें गांवकाराकूय सांगलें हांवें बिल्डराकूय सांगलें की बाबा जो पर्यंत तो सॉर्ट आवट जावन तुमी काम करचें न्हू म्हणून तें बंद सद्या बंद आसा मागीर आमी लेटर TCBक धाडले लँड एंड सर्वेक धाडले म्हणून माझे ते गांवकार जे आसा ते घरकार थंय आसा ते स्वता म्हाजे कडेन येयल्ले की सरपंच आमकां TCBन तो एक कोण एप्रोच करिना म्हणून पण स्वता हांव तांकां घेवन गेलो TCBन आनी TCB जो आमचो ऑफिसर आसा ताका अपॉइंटमेंट घेतलो अपॉइंटमेंट घेवन आमी थंय इन्स्पेक्शन केलें इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना तुमी आसले त्या टायमार मागीर ताका डिस्कशन केलें पूण जेका नोंदणी काडले परतून ताका रिमांयडर आमी धाडलो की बाबा ते जे आज रिपोर्ट आपूण परतून येवंक ना म्हणून आमी लेटर परतून लँड एंड सर्वेक धाडले जे कितें आसा त्या प्रमाणे रॉंग आसा म्हणून ताका आमी इन्फॉर्म केल्लें आसा तेजेर अजून आमकां लँड एंड हेजो TCBचो रिपोर्ट येवंक ना लँड एंड सर्वेचो रिपोर्ट येवंक ना आनी हांवें बिल्डराकूय सांगला की जे घरकार आसा तांकां जो पण ते सॉर्ट आवट जायना तूं काम करचें ना म्हणटा हांवें अजून थंय काम बंद आसा आनी हांवें त्या लोकांक सांगला की जर तुमकां दिसता थंय काम करता जाल्यार म्हाका इन्फॉर्म करा म्हणून सो हाजेर आमी एक इन्क्वायरी मारली जाका लागून हो आयज इतलो इश्यू जाल्लो आसा जेन्ना ही केस चलताली एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत तेन्ना पंचायतीच्या एडवोकेटान कित्याक लागून रिप्लाय फायल करूंक ना ही आमी तुमकां इन्क्वायरी करता कोणी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें ताका सरपंचान दिल्लें सेक्रेटरीन दिल्लें काय तेणी सेटींग करून रिप्लाय फायल करूंक नासलें कृष्णा हो जो मॅटर आसलो पळय न्ही आयको सांगता 2016 बरोबर आयको 2016 कंस्ट्रक्शन लायसन्स वॉज इश्यूड म्हणजे ताका 2016 हो कंस्ट्रक्शन ताका लायसन्स दिले 17 दिल्लें येस करेक्ट मागीर कला आनी सेवा मंचान जेन्ना केस घातली आयको सांगता म्हणटा तुका मागीर केस घातली हय मागीर पंचायतीन 2017 ती रिवोक केली खबर आसा रिवोक केली रिवोक बेश्टी करूंक ना ती टेक्निकल क्लिअरन्स ना म्हणून TCBच्या हितून म्हणून ती रिवोक केली 2017 मागीर ती केस तिची डिओपीन जाली केस टेक्निकल क्लिअरन्स ताका TCBन दिली की 17 मार्च 2022 ताका क्लिअरन्स दिले माझे फक्त सगळे डिटेल आमकां हिस्ट्री खबर आहा पण तेच तुका सांगता रे फक्त इन्क्वायरी सांग पंचायत एडवोकेटाक कोणे इन्स्ट्रक्शन दिले इतले पळय आता एडवोकेटान इन्स्ट्रक्शन घेवप मेळना डेप्युटी कलेक्टर डेप्युटी आमचे पंचायत डायरेक्टर पंचायतीन ऑर्डर येयली तेन्ना मागीर तुका सांगता ऑर्डर येयली ऑर्डर कित्याक येयली एक्सपर्ट ऑर्डर येयली तुम्ही पंचायतीन तो रिप्रेझेंट लावना रिप्लाय फायल करूंक ना ऑर्डरीन क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा आमी इन्क्वायरी मागलेली सेक्रेटरी ताका एडवोकेटाक कोणी इन्स्ट्रक्शन दिले थ्रू पंचायत वचू नाका म्हणून केसीक हा कितें तेणी स्वताच घेतलेली डिसिजन घेतलें बिल्डरा कडेन सेटींग करून जे तशें अशें सांगा एक मिनिट आमी फक्त इन्क्वायरी मागली ना तुमी ताका तो फोन लाया स्पिकरार दवरा आनी कन्फर्म करा पळय कृष्णा बाब हो विशय आसलो म्हाज्या पयलींचो विशय हो काय खबर 26 आयका सांगता 2016 विशय हो तो हिस्ट्री सांगना आमकां सगळी खबर त्या तुका सांगता 22 जेन्ना ऑर्डर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ताका ऑर्डर दिली तेन्ना तुका इश्यू तुका सांगलें टेक्निकल पण आतां आमी आमकां ऑर्डर सगळी खबर आहा न्हू ऑर्डर येयली ताका लागून तुमी लायसन्स इश्यू केले ऑर्डर कित्याक पास केली पंचायत चलयार हांव तुका पर्सनली म्हणना पंचायत चलयार who gave instruction to the advocate not to file the reply त्याच्याक पयलीं ना आमी दोग नासले आमच्या पयलींचो तो विशय तो तुम्ही एडवोकेटा कडेन कन्फर्म केले तुम्ही नासले बरोबर एडवोकेटा कडेन कन्फर्म केले आम्ही लास्ट मिटिंगेक सांगले तुम्ही दोघी जर ना एडवोकेटा कडेन कन्फर्म करा कोणी एक्स सरपंचान दिल्ली काय एक्स सेक्रेटरीन दिल्ले तुम्ही म्हणजे काय कंप्लायन्स करिना म्हणून एक ऑर्डर घालचे पडटा एडवोकेटाक फी फारीक केले मरे ते ना त्यांनी बिल्डर काय सेटिंग करून त्यांनी डिसिजन घेतले आणि आरोप कसो आसा जेन्ना ह्यो आमच्यो केसी ज्यो आसा पंचायतीच्यो हेतून वयता कोर्टाक वयता तुमी अशें सेलेक्टीव कित्याक रावता
सेलेक्टिव्ह म्हणजे कळ्ळें एकट्याच्या एका आमचो आदवोगादान सामकी फाट न सोडटा ती केस झगडची म्हणून तुम्ही प्रयत्न करता. फॉर एक्झाम्पल हो कोण देतो आमचो गणेशा त्यांचे कशी सांग घ्या तुम्ही तुझी स्वतःची केस कशी. हा हे तू उलोवनाका त्याच्या फाटल्यान तुम्ही सामके वकिलाची फौज लायता सामकी की कसं करून तो हरपाक जाय इतक्यात न्ही. ही जी पंच मेंबर जे आम्ही उलयता तुम्ही अशे तरेचे हे करता वर्तन करता. आम्ही मॉडेस्टाचो उलयता तू हे करू नका. अरे तुम्ही तू युनिटी मॉलाच्या बाबतीत तुम्ही आमच्या इथून फाटीन गावच्या लोकांच्या फाटीन सुरो कसो घातला हे गोविंद शिरोडकराक तू सांगू नका. अरे तुवें सांगले स्वतः सांगला की सरपंच आणि बॉडीत आम्ही रिजेक्ट केला फायली. जेन्ना फायल युनिटी मॉलाची जी फायल येयली ही आमी पयली त्याच सांगता फायल कशी फाटी म्हाका तें सांगता एक्सप्लेन. जेन्ना कन्स्ट्रक्शन युनिटी मॉलाचे कन्स्ट्रक्शन लायसन येयले तेन्ना आमी पंचायत बॉडीने रिजेक्ट केला पयली. मागीर सांगता मागीर तेंच्यांनी व्हिडिओन चॅलेंज केली. व्हिडिओन चॅलेंज करून पोचून आम्ही डायरेक्टर पंचायतीन गेले. हांव हायकोर्टात गेला पळय सांगता गोविंद शिरोडकर हायकोर्टात गेला प्रोसिजर ताका आसा ऐकून गेले म्हणून मागीर तुम्ही कितें केलें सांगता डायरेक्टर ऑफ पंचायत विचार तुझ्या सेक्रेटरी विचार जेन्ना कोर्टान हायकोर्टान जेन्ना विचारलें ही लायसन गिव्हिंग ऑथॉरिटी कोण पंचायत जर हे आसा लायसन गिव्हिंग ऑथॉरिटी ती अपिलान कित्याक घेवंक ना तेन्ना तुमच्या एडवोकेटान आसा न्हू डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन कितें केलें सांग पळया केस घातली आणि केस घातल्या नंतर आयज केस घातला दुसऱ्या दिसा रिप्लाय आर्ग्युमेंट आणि ऑर्डर एका दिसा भितर पंचायत ऐकले. आणि त्या टायमार तुवें तुझ्या एका सांगा सेक्रेटरी जेन्ना एडी डायरेक्टर ऑफ पंचायतान सुद्धा कितें मारलें सांग पळया व्हिडिओची ऑर्डर 24 वरां भितर लायसन दिवपाचें म्हणून हें केली. तुवें सांगला तेका फुडें वचून अपिलान वचपाचें ना म्हणून ऐकले तुझ्या आयकपा सारकें काय म्हणून सांगता. जेन्ना पंचायतीन फायल येयली तेन्ना आमी फायल रिजेक्ट केली. जेन्ना मागीर तेंच्यांनी व्हिडिओन चॅलेंज केली मागीर आमी तेंच्यांनी परतून इश्यू करपाक आमी चॅलेंज केले डायरेक्टर पंचायतीन बॉडी आमी चॅलेंज केली. हायकोर्टान सांगला तेन्ना ना डायरेक्टर पंचायतीन आमी चॅलेंज खोटी उलयता आता विषय खंयचो आसा त्या विशयाचेर खंयच्या विषय आता मॉडेस्टाचो विशयाचेर आमी तेका तेजेर डिस्कशन करूया विशयाचेर त्यांची केस जी आसा पळय काय सांगता तुम्ही जर जशी भोसड्याच्या बाबतीन घेतले तशा हांगासर तुम्ही जर असा न्हू बिल्डराच्या फाटल्यान रावू नाका. आता मोरली तू आमच्या गावांच्या हितून सोपलाच कळ्ळें न्ही. तू तुझ्या पैशाच्या फुसतार कळ्ळें न्ही. हे सगळे ऍक्टिव्हिटी करून युथांक फुलोवन तुका जाय ते कर तू कळ्ळें न्ही. आमकां काय म्हणलेलें ना पूण मोरली कितें जालां खबर आसा आमच्या वरसून तुजी इतकी अपेक्षा नासली. हा इनडायरेक्टली तू डबल गेम करता गांवकार गरीब रे बाबडे गरीब रे कळ्ळें न्ही. तुझ्या इतकें ज्ञान आमचे कडेन हें ना रे डिप्लोमॅसी ना आमचे कडेन कळ्ळें न्हू. सादो सरळ वाद लोकां कडेन विषय आता आम्ही मॉडेस्टाचो डिस्कशन हांव हे मॉडेस्टाचेरूच मातसो उलोवंक सोदतां कित्याक तो ठराव आतां न्हू पास करतलो न्हू. म्हाका एक सांग सरपंच तूं सरपंच म्हणून केन्ना तुजी नियुक्ती केली खंयच्या वर्सा 22 मरे. तूं आतां पळय हेंची मॉडेस्टाची जी आमचे केस आहा पळय BPK ऑपोजीट तूं म्हणटा ती डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन कितें ऑर्डर पास केली म्हणून पंचायतीन लायसन दिलें बरोबर आनी मागीर तेणी काम चालू केलें म्हणटा. खरें म्हणल्यार तितून आमी तुवें म्हणलें कला आनी सांस्कृतीक म्हणलें एक्चुली इट इज एक्चुली चिंबल तुका मातशें परत एकदां क्लियर सांगता. ही जी कोडींची पळय फाटल्यान घरांचेर जें संकट 2017 हो बिल्डर मॉडेस्ट पळय आहा न्हू तेणी पंचायती कडेन परमिशन घेवन TCBचे प्लॅन हे करून ती काम चालू केलें. तेन्ना आमी एज अ NGO चिंबर मनशान ती पंचायत मार्फत एक फायल मागयली RTI मार्फत आमी व्हेरीफाय केलें बाबा इतली हिंगा घरां आसा आनी आतां तुमी पळयलां वयता थंय बिल्डिंगां बांदून कशी आमच्या ट्रायबल लोकांची वाट लागलेली आसा म्हणून आमी ती फायल मागून इन्क्वायरी केली.
तेन्ना तो टीसीपीन प्लॅन एप्रूव्ह केला तेजेर पळोवन धक्कादायक सामकी म्हायती समोर आयली. हांवें पयलीं म्हाका दिसता सांगलेलें तेंची आतां जवळ जवळ 14 काय 15 घरां आसा कोंडींचे, सगळे ट्रायबल लोक. तेंची घरांत दाखोवंक ना तो एप्रूव्ड प्लॅन केला पळय न्हू सरकारान टीसीपीन, घरांत दाखोवंक ना. आमचो आतां मोदलो रोड विलेज रोड आहा तो हार्डली कितलो 5 काय 6 मिटराच्या वयर ना, तो 15 मिटर आहा म्हणून दाखयला प्लॅनार. तसो शिरेंत रोड वयता तो म्हाका दिसता 3-4 मिटर आसतलो, तो 10 मिटर आहा म्हणून दाखयला. आनी जे आमचे ओबीसी भाव सगळे नायक बी ते रावता तेंची मोसण आहा हे सगळ्यांक खबर आसा तेंची थंय मोसण आहा म्हणून, खरें की ना? ती मोसण दाखोवंक ना, ती सगळे कांयच गोश्टी दाखोवंक ना. असो प्लॅन करून टीसीपी डिपार्टमेंट ज्याचो मिनिस्टर कोण विश्वजीत राणे, तो एक राक्षस तो आमचेर बसलो आहा गोंयकारांचेर, त्याच्या डिपार्टमेंटांनी पास केल्ली हा फायल. आनी टीसीपी आनी सरकारान तर एक मिस्टेक केलीच चूक म्हणून ती कितें आतां फायल पास केली की फायनल परमिशन दिवंक पंचायती कडेन येता. बाबा आमी आतां हे पास केल्ले आसा, तुमी हे पळोवन फुडें तुमच्या लायसन्स कन्स्ट्रक्शन परमिशन दिया त्या प्रोजेक्टाक. पंचायतीनूय ती मिस्टेक केली, थंय वचून पळोवंक जाय आसलें बाबा कशें प्लॅनार दाखयला ते सारक्यो गोश्टी आसा की ना. पंचायतीन पळोवंक ना ते सगळे गोश्टी सारके आहा म्हणून पंचायतीनूय ताका लायसन्स दिलें म्हणून तें काम चालू केलें. पूण एज अ चिंबल मंच आमी ते गोश्टी सगळे इन्क्वायरी करून तेन्नाच आमी एक मॅटर केस फायल केली जशें सरपंचान म्हणून ते 2016 काम तें बंद आसलें. मागीर जालें कितें 6-7 वर्सांनी बंद उरलें न्हू. सरपंच बदललो न्हू, पयलींच्या सरपंचान मागीर आमी कंप्लेंट दिला म्हणून तें हाडूनच दवरलें. सरपंच बदललो आतां नेवो येयलो न्हू आनी आमकांय खूब अपेक्षा आसली. म्हाका याद येता उतरांची अजयान एकदां म्हणलेलें तूं आतां नवो सरपंच जाला, पयलीं आमी म्हणटा मातशें सुचलें, आतां तूं येयला आमकां आनी तुजी खूब अपेक्षा आसा आनी आमकांय बरें दिसलें तूं जाला म्हणून. पूण आतां 4 वर्सांचो तुजो कारकिर्दी पळयतना आमकां लज दिसता तुका सरपंच म्हणून म्हणपाक. खरेंच हांवें कित्याक तशें कारण आसा जे गोश्टींक लागून आमी 2017 जे पळय कन्स्ट्रक्शन बंद उडयल्लें, रोड सारके दाखोवंक ना, लोकांची घरां सारकी जावना, तीच फायल जेन्ना तुजे कडेन येयली तुवें ताका परमिशन दिलें आनी नांव घातलें डायरेक्टर पंचायतीचें कोर्टाचें दिलें म्हणून. हांव तुका कित्याक जालो तूं केन्ना सरपंच जालो काय म्हणून तुवें म्हणलें 22 ही जी डायरेक्टर पंचायतीची केस पळय आसा तेजेर कोर्टान ऑर्डर दिला 13 एप्रिल 2023. म्हणजे जवळ जवळ 1.5 वर्स जावन तूं आतां सरपंच जावन तूं म्हणटा पयलींच्या सरपंच गेले. हांव म्हाका पयलीं उलोवंक दी. आतां म्हाका हांव नाका केस कितली वर्सां चल्ली ती जेची ऑर्डर डायरेक्टर पंचायतीन दिला ते एप्रिल 2023. पूण तूं आतां थंय जवळ जवळ 1.5 वर्स 2 वर्सां कशी केसीच्या मॅटरान तुका खबर आसूंक जाय की 23 जजमेंट दिला कोर्टान. आनी कोर्टान कितें जजमेंट दिला हांव एक वाचता तितून मॅटर तो कृष्णा पळयतालो. Notice was issued to the respondent panchayat and it appears that panchayatis failed to file the reply after giving ample time. हेजो कितें जाता आतां हितून भितरली तुमकां गजाल सांगता ती तुमकां खबर नासचें ना. बिल्डराक खबर आहा हो जर आपूण कायद्या प्रमाणे असोच आपल्याक हो केन्नाच प्लॅन पास जावचें ना म्हणून तेणी पयलीं पंचायतीक घोट धरली, सेक्रेटरीकूय घोट धरलो. आपूण आतां कितें करता डायरेक्टर पंचायतीन केस घालता आनी आपूण अशें करता. तुमी थंय चड आनी हें करूंक वचनाका, एडवोकेट ना तुमी फोकस चड करूंक वचनाका, एक्स पार्टी हें जावंक मेळटा तें तेजेर येना म्हणून ती बिल्डरान कितें केस घातली डायरेक्टर पंचायतीन. पयलेच केसीक सरपंच म्हणल्यार एडवोकेट गेलो, एटेंड जालो तो कितें जालें तें. मागीर कोर्ट चलता न्हू केसी, मागीर तें रिप्लाय फायल करप आसा, कावंटर रिप्लाय फायल करप आसा, सगळें करप आसता. म्हाका जाल्यार दिसता सगळो रिकॉर्ड पळोवन पंचायतीचो एडवोकेट फक्त एकूच केसीस गेला आनी बाकीचे सगळे केसी तेणी एबसेंट म्हणून ती एक्स पार्टी होती म्हणून तुमी फेल जाले ते रिप्लाय दिवपाक. आनी दॅट इज वॉट कोर्ट हॅड मेन्शन इन इट्स ऑर्डर. इतलो टायम दिवन पंचायतीचो एडवोकेट फेल जालो टू फायल द रिप्लाय. आतां रिप्लाय फायल करप म्हणल्यार कितें जाल्यार एडवोकेट जर खरेंच आमचो नाल्यार तूं जर गांवचो म्हणून सरपंच ह्या लोकांचो खरेंच तूं हितचिंतक म्हणून जर वोटर मानता जाल्यार तूं कितें करतलो आसलो. नाल्यार एडवोकेट जी 2017 आमी जी फायल रिजेक्ट केल्ली रिवोक केल्ली बिकॉज ऑफ सेन्सिटिव्ह वायलेशन, रोड सारके दाखोवंक ना, जी घरां आसा ती ट्रायबलांनी सारकी ना, मुसोन सारकी ना येयल्ली आसा म्हणून आमी हेका परमिशन दिवंक शकना. अशें म्हणून तुमी एकूच रिप्लाय तर डायरेक्टर पंचायतीक सांगलेली तेजो प्लॅन हो केन्नाच पास जावचें नासलो. पूण तुवें कितें केलें एडवोकेटाक सांगलें आसतलें तूं वचनाका, रिप्लाय फायल करिनाका. मागीर कोर्ट कितें करतलो, ओपोजीट पार्टी तर येना. मागीर कोर्ट तेजी बिल्डराची कितली चुकीची बाजू आहा, कितलो रॉंग आहा तेज्या फेवरान निर्णय दिलो आनी हिंगाय जाला बी तेच.
आणि ताका लागून सेक्रेटरीन ताका लायसन दिले म्हणटा आनी परत परत उठून पयला आसतलें एका कोर्टान ऑर्डर दिला म्हणून ते लायसन दिवचेच पडटा म्हणटा आनी हें कोण आतां सेक्रेटरी सांगता जाका लागून जे 2017 बंद लायसन रिवोक केले तेच गोष्टी हा मरे थंय असले नवे कितें जाले कोर्टान ऑर्डर दिली आनी तुमी पास केले आनी तुवें लायसन दितना तुका दिसोंक ना रे सेक्रेटरी जे सरपंच आपण एकदा तरी इन्स्पेक्शन करतलो म्हणून आनी जर तर ते चुकीचे गोष्टी हातून आसा जाल्यार डायरेक्टर पंचायती सांगतलो म्हणून इतली हिम्मत कशी रे तुका इतल्या लोकांचो विश्वासघात करपाक आनी तूं आतां सांगता हांव तुका इतलें सिंपल थंय तर तुजें आतां सेक्रेटरी हनुमान तुजें नांव कितें हनुमान परब मरे काय बोरकार रे थंय तर 3-4 जाग्यार तुजेंय घर आसलेलें नाल्यार सरपंच संदे तुजेंय घर आसलेलें आनी प्लॅनार दाखोवंक ना जाल्यार तूं तें पास करून दितलो आसलो तूं कितें करतलो हांव सिंपल एक लेमॅन गोंय सोदतां तुमची दोगांची तर घरां आसलेलीं तिची आसा तशी आनी तसोच तर ऑर्डर दिली डायरेक्टर तूं ओगी रावतलो आसलो जशें गोविंदान आतां म्हटलें तें कितें केलें तें गणेशाम शिरवयकराची केसी बाबतींत तूं म्हाका एक सांग तूं कितें करतलो आसलो हय डायरेक्ट कोर्टान डायरेक्टर पंचायत कोर्टान ऑर्डर दिला आमी पास करी आपलें घर म्हणल्यार उपकारता आतां हेजेर तुमी म्हाका थोडक्यान उत्तर तुमी कितें करतले आसले तुका जेन्ना फायल येयली हांवें फायल येयली तेन्ना आमच्या ज्या गांवकार त्या घरकारां आहा तांकां आपयलें हांवें सांगचें म्हणल्यार कित्याक हांव कितें सांगता तें काय नाही तूं पळय सांगता ही सगळी काणयो जाका अर्थ ना आनी हेका लागून कितें जाता हेका लागून मागीर ते मरे आवाज आनी कितें म्हणटा तें सामकें कन्फ्युजन क्रिएट जाता हांवें जें कितें सांगलां हितून एक तरी उतर खोटी जाल्यार सांग म्हाका हांव चूक मागता सगळ्यां कडेन तूं आतां सांग हांव तें म्हणना चूक जाता सगळ्यां कडेन तूं आतां एडमीट कर हय आमचे कडेन चूक जाली अरे थंय तेजी घरां आसना तूं तरी सेकंड टायम लायसन्स कशें दिता नांव घेता कोर्टाचें कोर्टाक तुमी मिसगायड केलो मरे डायरेक्टरान जर ऑर्डर दिली आतां म्हाका डायरेक्टरान ऑर्डर कित्याक दिली तूं सांग म्हाका डायरेक्टरान ऑर्डर कित्याक दिली तुमी तशें फिक्सिंग केला तें पळय आतां परत पळय म्हणटा हिम्मत ताका चूक मागिना तो अरे मनशांक भियोन आल्या देवाक तरी भिये रे पळय देवळांक आनी ही व्हडलो उत्सव केला मरे ते मानता देवा पूण कामां करता राशेच्यानी न्ही मरे तूं देवाच्या आनी फुड्यान वयता कितें कसली पापां धुवंक जाय म्हणून आतां सांग हेजेर कितें करतलो तूं तुका सांगला की तिंका जाय जाल्यार एक्चुअली हांव सांगता फुडलें हांव आतां विसरलो कोर्टान जेन्ना पंचायत तुमकां पार्टी केली बिल्डरान एक्चुअली तुवें कायद्यान तुज्या जाग्यार आनी कोण तरी समाज बरो भुरगो आसलो ना सरपंच आसलो कितें करतलो आसलो तिका एक नोटीस काडटलो आसलो कोणाक जी एफेक्टेड घरां आहा पळय तिका सगळ्या कोडींच्यान अशी अशी बिल्डरान तुमचेर केस घातलेली तुमी ती अटेंड करा आनी एज अ चिंबल मंच तुका खबर आहा आमी तेजेर पयलीं कंप्लेन आमी केल्ले आमकांय तूं एक नोटीस काडटलो हळी केस जाता आनी तशी जर तूं केस आमकां नोटीस काडली जाल्यार ती केस आमी चॅलेंज करतले जशी हांव उलोवं नाका जशें गोविंदान सांगला पळय युनिटी मॉलाक लागून तुवें कितें केलें तें पंचायत डायरेक्टर पंचायत पासून गेलो तो मागीर डायरेक्टर पंचायत सेम हिंचो कसो आसा युनिटी मॉल कसो हय फिक्सिंग डायरेक्टर पंचायतीन ऑर्डर दिली तेन्ना तुवें न्हिदलो आपल्या डायरेक्टर पंचायतीन ऑर्डर दिली आपण आतां कांय करूंक शकना पूण तूं सरपंच जावन करूंक शकना जाल्यार गोविंद कसो करूंक शकता रे तो ऑर्डिनरी मनीस मरे सादो आनी तुका पंचायत आहा मरे सरपंच म्हणून कितें उलयता तूं तुवें जर आमकां पार्टी केल्ली तेन्ना आमकां घुमयल्ल्यान जाल्यार आमी ती फायट करतले आसली तुजे कडेन जायना जाल्यार तो विशय पयलींचो आहलो मरे तुका सांगलें मरे हांव मागीर रावला आतां म्हाका हितून कांय उलोव नाका हितून म्हाका इतलेंच सांग आतां तूं डिसायड कर बाबा तेंचेर आतां संकट येयला तें कशें कर तेका एक्चुअली पळोवंक गेल्यार प्लॅन तो पासूच जायना तूं रिवोक कर आनी ह्यान फुडें तेजें लायसन तें दिवं नाका तूं आतां कितें कर परत ऑन बिहाफ ऑफ पंचायत न्हू हांव एक ठराव म्हणटा तुमकां तो दिसता जाल्यार तुमी ताका सपोर्ट करा एज अ सरपंच ऑन बिहाफ ऑफ पंचायत तूं परत पेटिशन मार डायरेक्टर चॅलेंजींग दॅट ऑर्डर गोगत जालो लेट जालो पूण ताका घाल तें कितें कितें कारणां आहा हय आमचे कडेन चूक जाली आनी जी ऑर्डर दिला ती तुमी चूक केल्ली आसा जी ऑर्डर दिला तिका कांयच आधार ना कित्याक अशें अशें वायलेशन जाल्लें आसा तेका लागून 2017 बंद उडयल्ले ते गोश्टी परत थंय घालून ते आमी परत दिवंक शकना म्हणजे कोण नोटीसी काडटले तेंचे उठ सूट केसी घालपाचे आमी आनी तुमी कितें करता पंचायत तूं आतां कितें कर ऑन बिहाफ ऑफ पंचायत यू चॅलेंज दॅट ऑर्डर टेक एडवोकेट कन्सल्टन्सी मेन पॉइंट आसा न्ही हॅलो सरपंच मेन पॉइंट आसा तेजे लेटेस्ट 114 फॉर्म आसा पळय त्यातून तांणी एक्च्युअल जी स्ट्रक्चर आसा ती ह्या प्लॉटान पडटा 59/1B पूण तेजे 114 फॉर्मार एक सुद्धा स्ट्रक्चर ना जी एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर आसली ती तेजे 114 फॉर्मार एक ही बेज घेया दिल्या कंडोनेशन फायल करून ती बेज घेया
ना तूं पळय ओल्ड 114 फॉर्म कार्ड आणि लेटेस्ट 114 फॉर्म कार्ड पॉइंट नोट कर सेक्रेटरी पळय इन फ्युचर कितें जातलें एक्झिस्ट हा आम्ही आता इन्क्वायरी करूया ना ती एक इन्क्वायरी आणि फ्युचर जे तुकारामान सांगला तुम्ही हे फाईल करा एपील पिटिशन फाईल करा रेझोल्युशन घेतलं घेऊन येता रेझोल्युशन तुकाराम माझे रेझोल्युशन घेऊन येता का रेझोल्युशन बरं येतो आणि जाय जाल्यार मागीर आमी पर्सनली आमी एडवोकेटा कडेन हांव ते घरकारांक तिंकाय कोणाक मेन आहा तिंका इंचार्ज करून तिंका हांव थंय वयता तेतून पळय 17 ऑलरेडी रेझोल्युशन घेतलेलें आसा इन प्रेझन्स ऑफ MLA Antonio Fernandez एक्स MLA पयलींचो in future no license will be issued without the informing the occupants of the property एक कॉपी असा पळय 17 चे रेझोल्युशन हे करा MLA in presence of ex MLA अरे जे मारतो Yes, I look at the doctor. या विषयार डिसिजन करपाक जाय आमी पावना तुका सांगता मरे की तुमकां मागीर कळपाक ना की फाल्यां अशें केलें तशें केलें नाका न्हू तें तुका सांगता तूं यो मरे तूं आतां हिंगा सांगता न्हू तूं पावता जाल्यार सांगतलो तुका मागीर अरे तुकाराम दिवसा जायते उलयलो आनी आपयल्या तेन्ना येवंक ना बसले मागीर तुमी कमेंट तुका सांगता तुकाराम जालो कृष्णा जालो ते हेजेर डिस्कशन ती घरकारांक करपाक घेवया आनी ते डिस्कशन करूया एडवोकेटान पळया आमी कर्मा तुमी करता आनी आतां आमकां येवं म्हणटा तें सांगता मरे तुका फाल्यां कितें म्हणटा तूं आतां मागीर आपल्याक सांगूंक ना असो सांगूंक नाका नाल्यार कमिटी काडया ते डिस्कशनाचेर आमची गरज ना ओके गोविंद बाबाकूय घेवया आनी ते बसा डिस्कशन करपाक प्रॉपर प्रोसिजर आमची गरजच ना परत आम्ही चुकता आम्ही अजून फर्स्ट एजेंडाचेर पयलीं जुलयान कितें जाल्लें तें आमी डिस्कस करता हे मॉडेक्टाचेर आमचे सगळे घर 14 घरां तेंच्यांनी प्रपोजल घातलेले आहा आनी तेन्ना ते म्हणटले आनी तेन्ना रेजोल्युशन सारकें ते घातलें कित्याक हे आतां जुलयान कितें केलां पळय तें तुमी विचारूंक जाय किंवा आतां फुडें तरी सांगता कितें करूंक जाय तें आमचो मुद्दो ही ग्रामसभा आमी कित्याक मागलेली जे मेगा प्रोजेक्ट 14 घरां आसा वो अडवाल पार्कर शैतान आमच्या गांवांत कसो येयला इतले प्रोजेक्ट आसा तेका लागून आमी झगडून ह्या मुद्द्याचेर जेन्ना आमचो हे सोंपलो पळय ह्या मुद्द्याचेर आमी येयले आनी ग्रामसभा मागली आमचो मुद्दो तो आहा मेगा प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका आनी स्पेशली अडवाल पार्कराचे जे 3 प्रोजेक्ट येता पळय ते आमकां नाका सो हेचेर म्हाका दिसता प्रपोजल ऑलरेडी घातलेले आसतील तेन्ना आमी हे कंटिन्यू रेजोल्युशन मांडया मग एक ठामपणे निर्णय करया की सरपंचाक फुल रायट आहा हे स्टॉप नोटीस काडपाक स्टॉप नोटीस आता त्यांनी तोंडान काढला म्हणटा मग स्टॉप नोटीस काढपाक सरपंचाक रायट आहा बॉडीक पयले रिवोक केले तेवूय रिवोक करपाक रायट आहा सो आमचो डिमांड आहा पळय म्हाका दिसता चुकान घातला आनी हेणी घातला म्हाज्यान गोविंद बाबान घातला तेन्ना आमी सांगपाचें आनी कोणाक ह्या इशूचेर उलोवंक जाय ती हांगा येवन उलोवचें आनी मागीर डिसिजन आमी घेवया ओके With this proceeding confirm मरे तुझं हे जी आमची पळय जुलयाची ग्रामसभा जाल्ली तितून आतां तुवें ते पॉयंट रिकॉर्ड केला विथ दीस करेक्शन म्हाका दिसता तूं हें नोटींग करतलो की आमकां फुडले ग्रामसभेक हेजेर कितें प्रोग्रेस जाला तोय कळपाक जाय पूण गेले ग्रामसभेक जी जुलयान जाला पळय न्हू ते हांवूय आसलो तितून अशे 3 पॉयंट म्हाका दिसता तुवें मिस केला रेजोल्युशन ते रिकॉर्ड करूंक ना आनी ताका म्हाका दिसता जबाबदार सेक्रेटरी कसलें एक तर जी जुलयाची ग्रामसभा पळय जाल्ली न्हू ती आमची जाला ऑगस्टान 3 काय 4 तारीख ऑगस्ट तेन्ना हांवें स्पेसिफिकली ग्रामसभेचे बिगिनिंगूच म्हणलेलें अरे जुलयाची ग्रामसभा जाली म्हयनो जालो तुवें ऑगस्टान कित्याक घेतला तेन्ना सरपंचान रिजन दिलें आपल्याक कितें तरी काम पडलें आनी कोण आयलो म्हणून जालें आनी तेन्ना आमकां सगळ्यांक एश्युरन्स दिल्लें तुवें ह्यान फुडें आपूण ही ग्रामसभा जी पंचायत एक्टा प्रमाणे जी त्या म्हयन्यान घेवंक जाय ती आपूण डिले करचें ना आपूण बेगीनूच घेतलो आनी त्याच म्हयन्यान घेतलो असो आमी ठराव मांडलो थंय आनी सरपंचान एश्युरन्स दिल्लें आतां आमी पळय ठराव मांडला कसो सगळे पब्लीक इंट्रस्टाचो आनी सगळ्यांक बरो पडटा तो म्हण कांय तर डायरेक्ट भितर रावनूच सरपंचान उलटेच केलें आयची ग्रामसभा 9 म्हयन्यांनी घेता आनी हेणी पळय सेक्रेटरी कितलो येतो ठरावचो हाडूंक ना आनी म्हाका एक सांग रे तुका ग्रामसभा जाली की ठराव बरोवपाक कितले दीस लागता
ते आयच्या हितून हे घालता ते henceforth रेग्युलर ग्रामसभा विल बी कन्वेड रेग्युलरली बाय विलेज पंचायत चिंबल. म्हाका एक सांग, तुका ग्रामसभा मिनिट्स बरोवपाक तुका कितले दीस लागता? एक वीक. गेली ग्रामसभा 20 जुलैची आतां ऑगस्टान गेला, तेका तुका बरोवपाक कितले दीस लागलेले? विथीन 10 days दिवपाचे असता ते व्हिडिओ. ऍक्च्युअली तुमचे सिटीजन मातशें चार्ट कितें जाला, 2 दिले दीस न्हू. हांवें तुका 2-3 दां तरी फोन करून सांगलें मातशें दिरे ना बरयता 20 दीस काडले आनी म्हाका व्हिडिओ नायलान कंप्लेंट करचें पडलें. आनी तूं आतां हिंगा चुकीचें स्टेटमेंट दिता, सरपंच कहो फुटी उलयता, तुमी फुटी, दोगांयनी तुमी आमचें कॉम्पिटिशन आहा फुटी उलोवपाचें. 20 दीस काडले तुवें ती ग्रामसभा मिनिट्स म्हाका दिवपाक. आता कितल्या दिसांनी बरयतालो तुवें? एक्च्युअली ती कायद्या प्रमाणे तुवें ऑन द स्पॉट बरोवंक जाय आसली. पयलीं ते सेक्रेटरी आशिल्ले ऑन द स्पॉट बरोवंक येता, लायक बाबू नायक ऑन द स्पॉट बरयतालो. जाय जाल्यार सांजची तुका कॉपी दितालो तो. एक वीक कित्याक रे मागीर तुजें ऑन द स्पॉट? हां तेच म्हणटा न्हू, ऑन द स्पॉट हेल्प मात करा. अरे तुका हांवें सांगलें कितें, तुका ते डिफिकल्ट ऑलवेज यू आर वेलकम टू कॉल मी आनी सांग. आनी ना केन्ना ना, हांवें तुका केन्ना ना म्हटल्यार रे ना. सो रिकॉर्ड इट. नाल्यार डायरेक्ट हे बुकार बरयता हेजे. एक्च्युअली क्वेश्चन करप ना आतां कन्फर्मेशन एकदा कितें आसता, तुका डिटेल क्लियर ना हे ना विचार करून रफ करता ती वेगळी गजाल. पूण 20 दीस काडप, तूं 2-3 दिसांनी सुद्दां बरयली कांय हरकत ना, बट डोंट तेज्या पयलीं टायम घेवं नाका. सो हो एक पॉयंट आहलो. आनी हांवें दुसरो पॉयंट कितें मारलेलो विचारलेलें तुका, ठराव घेतलेलो की वयता थंय पयला आमचे आतां जागे गांवांत आतां जागे ना, सगळे जागे एनक्लोज जाला. आनी हांवें सरपंचाक म्हणलेलें आतां जर सद्याचे आमच्या गांवांत जागे आसा ओपन, एक्झाम्पल तोये कडेन जी जागा आसा, नाल्यार ती आमचे नागेश मोडके तेच्या ऑपोजीट ती धोड म्हणून तेजेर ती आसा, ती सगळी पंचायत मार्फत प्रोक्युअर कर आनी ती गांव खातीर रिजर्व दवर म्हणलेली. हेजेर म्हाका सरपंचान कितें हांसोंक लागलो, तशें करूंक जाता जायना म्हणूंक लागलो. आतां हांव नको ताका अशें खंयच्या कायद्यान सांगता जायना आनी हांसोंक लागलो, तोवूय तो रिकॉर्ड करना. हांवें खरें मांडलो तुका, तुवें म्हाका उत्तरूय दिल्लें मरे बरोबर न्हू, मांडलें की ना रे? तुवें म्हाका उत्तरें अशें करूंक जाता? हांवें म्हणलें कित्याक जायना. आनी एक तुका सांगता ना, म्हाकाय कोण म्हणटाले हय म्हणटा रे, वयता थंय म्हणटा भायले येवन म्हळ्यार आमी चिंबलकारांनी करपाचें कितें? आमी जर आमच्या चिंबलान रावन आमकां जागे मेळना सपोज जाय जाल्यार आमी खंय म्हापश्यां नाल्यार मडगांव वचून जागे येवपाचे? तुकाराम एक आतां जे कोणाची तुजी प्रॉपर्टी आहा, तूं म्हाका सांगून विकता ती प्रॉपर्टी सांग म्हाका. तूं आतां तर आतां पंचायतीक सांगून विकता, जी आतां कोणाची दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आसा ती म्हाका सांगून विकता. जो कितें सांगता आयको सांगता हांवें तुका सांगलां कितें, रेजोल्युशन घे आयज पळय. हांवें रेजोल्युशन दिलां पूण तुवें रिकॉर्डार हाडूंक ना. तें सांग घे रेजोल्युशन घे. तुकाराम हांव तुका तें म्हणना, भाडकार जर कोणूय आहा, अरे बाबा आपूण जागा विकता, सरपंचाक आपूण विचारता, तुका गरज ना विचारपाची. तेच तुका सांगता. हांवें कितें म्हटलं, जागे विकता कोण कितें घर बांदता हांव हाडूंक शकता सांग म्हाका. तूं आतां कोणाचें सांग म्हाका. हांवें तुका कितें सांगलां, तूं पयलीं प्रपोजल घाल, हांव तसो ठराव मांडटलो. जी सद्या पळय आतां ओपन जागा आहा सगळी आयक सांगता, पयलीं प्रपोजल घे तुजो. पयलीं सारको आयको. तूं कितें करता, हय म्हणटा सगळें कांयच करिना. प्रपोजल घे म्हणटा. आमची जी सद्या जागा पळय चिंबलान ओपन आहा, जशें 1-2 एक्झाम्पल दिले, आनी खंय आसा. तूं पंचायत एज अ सरपंच प्रपोजल धाड होणार, पंचायत विकती घेवंक शकता. आतां तूं म्हणटा पंचायत कशी विकती घेवंक शकता, आमचे कडेन पयशे ना, ते मागीर उलोवया. पूण तूं तसो प्रपोजल धाड आनी तूं जर तरी विकता जाल्यार ती प्रायोरिटी आमच्या पयलीं चिंबलच्या लोकांक येवपाक जाय, नॉट मायग्रंट येवन ते रावता ते बिल्डरांक. हे कोण सांगतलो रे? सरपंच तुज्या मार्फत सांगूंक जाता न्हू तें. आनी आमी एज अ सरपंच तुका सांगतले न्हू. तूं तरी तर आतां भाडकाराची बिल्डराची बाजू घेता, इतले जागा आसा कितें म्हणटलो तूं? तरी कर, फुडें तरी वचपय मागीर. कोणाक धाड म्हणटा, जे भाडकाराक तिका लेटर धाड म्हणटा. आमी पटवणार आसा पंचायत मार्फत आमी ती विकती घेवंक शकता. तुजें कितें कायद्यान रेट आहा ती आमकां सांग आनी तूं मागीर उलोवया. अशें आन्सर दिल्ले आसा ते. आनी कित्याक आमच्या तुमकां कित्याक म्हणटा, आमी कोणाक पॉलिटिकल हें तें म्हणना. इलेक्शनाच्या टायमार तुवें खबर आहा कितले मनीस येता, कोण म्हणटा 1 कोटी दिता, 2 कोटी दिता, ना हें दिता तें आमचे जे मनीस आमच्या आतां येतले एका वर्सान, तेन्ना आमी ती गाडीन पुटअप करया. बाबा असो आमचो गांवचो डिमांड आसा, गांवच्या आनी आमच्या विलेजीन ओपन स्पेस ना, नाल्यार आमी फुगार जावन मरतले. तेन्ना तुमी हे हेल्प करा ही जागा परचेज करपाक आनी गांवच्या खातीर राखोन दवरपाक. आनी तुजी तर 4 इंजिनाची गव्हर्मेंट मरे, 25 बीजेपीचो, ZP बीजेपी, MLA, गोंय सरकार, केंद्र सरकार सगळे बिचारे हे गांव खातीर तुज्यान इश्यू घेवंक जायना. तूं आतां कारणां सत्ता तशें कशें आमी भाडकाराय उलयतले, हें करतले. तूं तरी कर, पळय कित्याक जायना तें.
प्रपोजल याचे उत्तर तुका दिता हांव. तू जे पळय आतां तुकारामान जे पळय तुवें उत्तर दिलें पळय काय न्ही, ते कंटिन्यू करूया मग प्रपोजल. अरे कंटिन्यू कर बरें सजेशन. तशें ना प्रपोजल घेतलो तुका ते ज्ञान ना. जागा जागा कशी तशें ना प्रपोजल घेतलो तुका ते ज्ञान ना. जागा जागा कशी हे करप लोकां खातीर कितें करप संपादीत करप हे तुका खबर ना. येयल्ल्या दिसा आता कितकी तरी माझ्या हेच्या पासून हांव आयकता आमकां स्कूल ना, शाळा ना, ग्राउंड ना, हे ना ते ना, मार्केट ना, चिमलांत जागा आसा मरे. आता ग्राउंडा खातीर तुवें पळयला काय जालें तुज्या फ्रेंडाच्या एका जेन्ना ग्राउंडाचें उद्घाटन करता तूं वयता त्या उद्घाटनाक वतना ती कोण तरी भाटकाराची जागा आसता. एक्विजिशन म्हणून कितें प्रकार आसा काय ना गव्हर्नमेंटा कडेन? लँड एक्विजिशन म्हणून कितें प्रकार आसा काय ना रे बाबा? आयकला तुवें? आयकून ना? सांग. तुजो जो वेटो पावर आसा न्हू तो वापर. वचून सीएमाक सांग अमक्या. अरे आयकून घे मरे, आयकून घे मरे. सीएमाक सांग आमच्याकडे हे ना तेन्ना आमच्याकडे जागा आसा भाटकाराची प्रायव्हेट एज पर लँड एक्विजिशन ऍक्ट कळ्ळें न्ही, ती आमकां थंय संपादीत करून दी. तितून तुजो ग्राउंड जातलो, मार्केट जातलें, स्कूल जातलें. एरवी म्हणून आतां थंय कोण येवपाचोच आसा. पूण हांगासर आमचो मुवमेंट पळयलो मोबायल आमी चिंबलकार आसा ते प्रोजेक्ट हाडयता ते तो एक बिल्डर आतां फाटीं सरलो खंय तळयगडची जागा घेवपाक. मागीर आतां तो ओपन आसा मरे. आमचो एपोर्ट पळयलो हांगासर चिंबलान आपल्या चलच्यांना म्हणपाक लागलो तो कळ्ळें आनी तेणी त्या जागा सोडून दिल्लो आसना. ती जागा घे मरे. तुज्यान सीएमचें बरें आसा. सीएमाक सांग मातशें एक्विजिशन पयशे आतां मातशे चड पडटा बाबा. कळ्ळें न्ही? मातशें कर. हे तुका कितें दिलां हांव फक्त एक सजेशन. सराक खबर आसतली सर जाता काय ना ताचेर पळय मरे एडवायस घे ह्या टॉपिकार कित्याक जाणा तूं म्हणटालो तशें पयलीं म्हणटालो डिफिकल्टी आहा. तुमी मातशें लक्ष घ्या. हांवें ग्रुपारूय शेअर केला, सरपंच तुकाय धाडला, सेक्रेटरीकूय धाडला. उसगांवची पंचायत ग्रामसभा जाली तेन्ना म्हाका 2 वीक पयलीं 5 लाख स्क्वेअर उसगांव पंचायतीन एक्वायर केला गव्हर्नमेंटा कडल्यान त्या प्रायव्हेटकारान. आनी कितें फॉर द फ्युचर जनरेशन भावी पिढी खातीर आमी 5 लाख जागा पंचायतीन एक्वायर करपाक इनिशिएटीव घेतलेली आहा. ही गोंयचीच पंचायत हा, महाराष्ट्राची ना. बाकीचे जर पंचायती करूंक शकता तूं अशें रेजोल्युशन सुद्दां आमचें ठराव घेयना म्हणल्यार कितें? आतां मातसो सिरियसली घे आनी फुडें व्हर हेजेर. आनी हेजेर कितें डिफिकल्टी आहा हेल्प जाय आमकां सांग. वी आर देयर विथ यू. तुवें आनी एक पॉयंट तितून हाडून गेले ग्रामसभेक तो डिस्कस जाल्लो आनी हेजेर हांवें तो भासाभास केल्ली. तुमकां खबर आसतली चिंबल मंच ही 2018 संस्था आमची स्थापन जाली. ताचो अध्यक्ष आसलो रुमाल कारवालो. तेन्ना शारांग ही बिल्डींग म्हणल्यार कितें देवेंद्र देसाई बिल्डींग आतां खंयची सध्या सरपंचाची जी सोसायटी आहा पळय न्हू रेशन फेर रेशन शॉप ती बिल्डींग तुमकां चडशा जाणांक खबर आसतली. ती सोवाडान रावता ते आमची चिंबलकानीची बाय म्हणटा तिका चिंबलकरी बाय म्हणटात. तिच्या वयर बिल्डींग बांदली बिल्डरान. पूण तेन्ना तिणें हाडून पळय बॅरिकेड घातले कांयच नासलें सगळें क्लीन आसलें. तेन्ना त्या चिंबल मंच आमी सरपंचाक जवळ जवळ 450-500 लोकांनी तेन्नाच्या सरपंचाक आमी कितें दिल्लें कंप्लेंट दिल्लें बाबा अशें अशें आहा ही बाय आमची आसा ट्रेडिशनल सगळे ते लोक उदक खाता तेन्ना तूं ही बाय प्रोटेक्ट करपाक इनिशिएटीव घे. पूण तेन्नाच्या सरपंचान कांय केलें ना. वेगळी गोश्ट. टीसीपी कंप्लेंट केले टीसीपीनूय कांय करूंक ना. मागीर आमी डायरेक्टर पंचायती तेकाय जालें जायत्या जाणांक कांयच करूंक ना. शेवटी मागीर नाइलाजान आमी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हणल्यार ह्या ऑथॉरिटीचो व्हडलो कोर्ट तो. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वचोन थंय जवळ जवळ 14 वर्सां केस चल्ली आनी 14 वर्सांनी आमकां रिजल्ट दिलो जजमेंट दिलो. जी पळय बांय आसा पळय न्हू त्या बांयच्या सरावंडींग कांयच कन्स्ट्रक्शन आसूंक जायना. पूण बिल्डरान कितें केलें तेन्ना रिस्क घेवन आमच्या एडवोकेटांनी मांडलें तेच्या भितर पळय बसतना ते करतलो. आनी तेणी तेन्ना बिल्डरान अंडरटेकूंय दिलें कोर्टाक की आपुणूय 5 मिटर रेडियस सोडटालो कांयच करचें ना. पूण इतलें आसून तेका दिसलें आनी आमकां तुमकां हेंवूय सांगता आमचेरूय खूब दबाव येतालो. आमकां कोण म्हणटालो ते एक रूम दिता हें दिता तुमचें जाय तें सांगता म्हणटा तुमकां जाय तें दिता. आमी म्हणलें आमी तशें ना सगळें आसतलें गोविंदाक खबर आसतली. खूब दबाव येतालो पूण आमी फाटीं सरना आनी आमी फुडें गेले.
आणि त्यांनी जायते चुकीची बाजू ते मांडले बिल्डरान आपण बाय सोडटलो काय करचे ना इतले आसून त्यांनी आपल्या रिस्कार ती बाय असताना बायच्या वयर बिल्डिंग मारली तुम्ही पळयला आसतले आता कोणे पळोवंक ना जाल्यार अजून वचून पळया पूण कोर्टान मागीर ऑर्डर दिली 14 वर्सांनी ही बिल्डिंग मारला ओके पूण बायच्या सायडीक 5 मीटर रेडियस कांयच कन्स्ट्रक्शन आसूंक जायना अशी कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा हेजो अर्थ कितें ती कोर्टाची ऑर्डर आहा ती फुलफील करीत जाल्यार अर्दी बिल्डिंग मोडून वयता आणि वसत तरावय गेले ग्रामसभेक मांडलेलो आणि पंचायतूय तितून पार्टी आयली पंचायतीन तेन्ना आमकां सपोर्ट दिवंक ना मागीर पंचायतीन म्हणलें आमी एक्शन घेता कितें आहा तें करता एक्शन घेवपाचें सोडून दितलें तो ठराव सुद्दां आमी माडूंक ना कितें म्हणटले तेजे शॉप मोडोंक वयतले नोट कर आणि हेजेर एक्शन घे तुजे कडेन रेफरन्स आसतलो पंचायतीन पार्टी आसली तुम्ही फेल झाले म्हणून आमकां फुडें वचचें पडलें कोर्टान सो यू हॅव द कोर्ट ऑर्डर रेफरन्स सगळे तुमचे कडेन आसा आणि तुम्ही टीसीपीक लेटर दिया आणि एज अ सरपंच